Amen. Mogala Bapa, Argantuka, Moimantuka, Dinvastuka, Mogala Jesu, Argantuka, Moimantuka, Dinvastuka, Povitratmya, Argantuka, Moimantuka, Dinvastuka, Povitritve, Argantuka, Moimantuka, Dinvastuka. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं मोगाला जेजू तुझे नांवान आमी हांगा एकठांय जाता तुझे उतर आमकां सांगता दोगां तेगां एकठांय जातात तांचे मदें तूं हांगा हाजीर आसाय आयचे हे शिकोवण जेजू आमी तुझ्या हातान घालता ही अक्कीच तुझी जाऊन-दी आमचे कांयच न्हय जेजू पूण सगळें तुजे हातान सोडटा हे आमच्या भावाक जो आयज उतर आमकां शिकयतलो ताका तुजे आदीन करता कितें ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें ताचे न्हय पूण तुजेंच जावन दी आनी ताचे तोंडांत ते उतरा वरवीं आमकां सगळ्यांक आमचे मन मोनाची novsornni मेळ्ळी. Thank you, Argan Jesu, Moeman Jesu. Ani zon ekल्याक आमकां हांगा हाजीर आसलोल्यांक आमचे फॅमिली आमी कोणा मेळटा तांकां तुजे आदीन कोत्ता जेजू पवित्र आत्म्या आमचे सांगाताक रावून आमकां तुजे भाशेन जियोंक शिकय हे आमी मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान आमेन. Amen. 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 Praise God. So binding prayer koriya ha konange yaza bon koriya it's a bit disturbance so Baba Janet you see who's making the noise can you just Yes, I will mute. Yes. Thank you. All right, we'll just say the binding prayer. Sorgincha Bappa तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिलाय त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत उज्यांत उदकांत जमनी पोंदाक आनी सगळे दोतोरेर तूं आमचो रोचणार आनी आमचो धोनी आमी सगळे तुजे रोचने पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता मोगाला बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नश्ट्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी तांचो द्वेष करता जेजूचे पवित्र रगत जे खुर्सार आमचे पासत वारोयलें त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता हे मागणें आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुताचे नांवी आमेन आमेन एंड आमेन Amen. Amen. प्रेज गॉड आर्गां जेजू Argan Jesu. Praise God. प्रेज गॉड Praise God. आता कोणा टेस्टिमनी हा Sister Alifa, praise God. Praise God, Alifa. Go ahead. Praise God. Argan Jesu, Tinwasuka Jesu, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Okay, testimony. Mge no suspect last month. Boro hope duyen podo. Ani teka doctor an sangile teka liver cancer zal mon. Ani to zai to hashkon doctor an sangile teka nikayena tege sogle to kaba zal mon. Ani sogli family no tek sogli ekota. Ani hoge ha. आणि त्या कोयलो एडमिट केलो आणि तेगे आखे लिव्हराचे तेका ती कामीण जालती आखी तेगेली बॉडी इन्फेक्शन जाले आणि तेक न्हू घोराळो आणि एडमिट केलोलो मागीर डॉक्टरान म्हणे आनी कांय जावपा ना ते घोराळो हांव न्हू कित कोताले वयताले सगळीं भिवोन सगळीं भितालीं आनी सगळीं हांवूय जातोलें डॉक्टरान सांगिलां
ते जातले हांव बरें रावलें सारकें कित्याक म्हाका खबर आहा न्हू देवागे उतराची आनी तेंक इतलें सांगिल्लें जाल्यार पासून तेंक कळपाना हांव जाणा हांवें मागीर वयतालें तेजे अशें करून मागणें कोत्तालें म्हणजे मागणें कोत्ता म्हणोन कितें हांव तेका जायना आहलें अशें करून हांव तेका सांगतालें डॅडी अशें करून म्हूण हांव तो म्हणटालो सुरेस्पराचो तुमो मुजीर आहा हांव जेजू क्रिस्ताची कोड सयताना हे पिडेक अधिकार ना जेजू तुजे गायन तो म्हणटालो अशें करून आनी मुगे घोवूय बीन बोटीचेरसून तेका व्हिडियो कॉलिंग करतालो आनी तोय बी म्हणटालो तेका डॅडी चोय तुका कांय जालें ना म्हणजे ते आमी अशें करून दितालीं घोटाय दितालीं आनी तो म्हणटालो मागीर काळांनी तेका इन्फेक्शन आखे बॉडी डॉक्टरान म्हळें तेका आनी कांय ना एडमीट केलें जाल्यार देखून तेगेले टिप्सांतल्यान तेका तेगे जावपाना म्हूण कांय मागीर हांव गेलें रावलें आनी हांव तेजे अशें करून हांव मुगे अशें करून मागण्याचेर तेका हांवें करीत रावलें ना जेजू तुजे गायन मुगे सासपाय म्हणजे डॅडी बरो जाला तुजे आमुलीत रोगोत आहा जेजू रेस्पाल अशें करून हांव मुगे अशें करून तेजी हांव रोजरी बिड्साचें अशें करून हांव तेजे पासून अशें करून तो थिंगा आहा रावन म्हणीत रावतालें आनी तेगे रिपोर्ट बरो मेळ म्हूण जेजू हांव तुका आर्गां दिता आनी हांव न्हू आर्ग दितालें कित्याक ते दिसा ब्रादरान म्हणोलें ते टेस्टमनी आयकिल्ल्यो आनी आर्ग दीत रावलें ना डॅडी बरो जाला जेजू हांव तुका आर्गां दिता म्हणजे अशें करून तेगे रिपोर्टाची अशें करून आर्ग दीत रावलें मागीर तेका सडनली हांयको वयलो आपोलो हांयको हे डॉक्टरान तेंच सांगिल्लें पूण हांव भिना आहलें हांव मुगे देवागे उतराचेर आहलें तेजे पासून हांव मागोत रावतालें आनी तेगे न्हू इन्फेक्शन 30% वयर जालें आख्खे बॉडीक सारकें हितूलें आनी तेका आख्खो तो येलो जालो आनी अशें करून आहा मागीर कितें जालें पयर फाटीं हांव अशें करून पोतून तेका हें कोत्ता न्हू कन्फेस करीत रावतालें आनी तेका पयलो पोत्तून वयलो हांयको तिसरे पाट वयलो आनी आयज म्हूण तेगेलो इन्फेक्शन म्हूण कांयच मेळपाना आनी तो म्हणे ऑलरेडी हील जाला आनी हांवें अशें करून सपनां दिली आनी तेजे पासून हाली आर्ग दिली आनी कांयच करून हाली आर्ग दिली तो बरो जालो म्हूण अशें करून आनी मुगे घोवान दोगांयनी आमी आर्ग दिली बोटीचेरसून अरे तोय हांव तेकाय म्हणटालें आनी तोय म्हणटालो कित्याक तेका वाट आहलो म्हणजे तो अशें करून आमी दोगांय आर्ग दितालीं सोदांय ना मुगे डॅडी कांय जावपाना आनी कितें म्हूण डॉक्टरान न्हू ते वयतरी आतां पयर लास्ट तेका वयतरी डॉक्टरान सांगिल्लें तेगे 30% इन्फेक्शन आहलो ते 8% जालो म्हूण म्हणजे तो अशें करून हें जालो तेगेली कित न्हू तेगे तेका अशें करून ती हें घायलोली ती अशें करून बॅग घायली तेका आनी त्या बॅगांतल्यान तेगेलें आख्खी बॉडींतली इन्फेक्शना भायर तेगेलें तें कितें आहा तितलें विटामीन पासून वयतालें आनी ती सगळी फॅमिली सारकी भियोन आहली पूण हांव भियोना कित्याक हांव सारकी गोड दोन आहलें उतर आनी हांव भितूय येवन मुगे अशें करून हें कोत्तालें ना अशें करून ना मुगे डॅडी बरो जातलो जालो ऑलरेडी बरें म्हळ्यार तेगे मागीर तेका पळय डॉक्टरान एडमीट करपाक दवरलो तो तेगे इन्फेक्शन बीन सगळें गेलें म्हणजे अशें करून सारकें जायन 30% तेगे आहलो तें 8% जायन आतां तेगेलें सारको तो बरो जाला आनी तेका घात धाडा आनी ते आर्ग दिता म्हणजे हांवें भिरांत घेवूं ना तेंक भिरांत आहलोली हांव तेंक कांय म्हणलें कित्याक तेंक तितून हें आसोना न्हू म्हणजे आतां तेका सांगिल्लें जाल्यार देखून ती कितें म्हणटाली ना तें कॅन्सर जाला आमी तुमकां कितें सोत म्हणटाय जेजू ऑलरेडी सगळें ती म्हणली ना गो तेश न्हू तेगे लास्ट स्टेज अशें म्हणटाली म्हळ्यार हांव न्हू हांसतालें कित्याक म्हाका खबर आहलो न्हू टेस्ट जायते देवान जेजू बरें केलें तें अशें करून हांवें मागीर कितें एवरी डे आमी हांव आनी मुगे घोव न्हू आमी दोगांय आर्ग दितालीं तेजे पासत आनी आर्गां दितालीं आनी तो म्हणटालो ना लिपा तें कांय जावपाना ना रे तें कांय जालें ना रे आतां तो सारको आहा बसून जेयता आनी सगळें करता आनी तेगे इन्फेक्शन बी सगळें वचोन तो तेगे रिपोर्ट बी बरो मेळ म्हूण देव आर्ग दिता पूण तेगे कॅन्सराचें तें आनी तें देखून तेगे बरो जाल म्हणजे हांव हालीं आर्ग दिता तेजे पासत म्हणजे आनी इतलेंच हांव हालीं आर्ग दिता हय आनी तो न्हू हांव कित मुट्टी तो मुटा तें तो मुटा हांव जेजू क्रिस्ताची कूड सुरेस्पराचो हांव इतलें सांगत तेका जेजूचें गायन बरो जाला डॅडी म्हणटा तो मुटा आनी तो आतां बरो जेयता बी ना देव आर्ग दिता म्हणजे तेगे व्हडलो तो इन्फेक्शना तूं बरो जाल म्हूण आनी दुसरें म्हळ्यार आयज मुगे घोवान म्हाका फोन केलो आलिफा मुज पांय चलोंक जायना मुज पांय कितें जाला सकल अशें म्हूण म्हाका म्हणपा लागलो सकाळीं हांवें म्हळें कितें जालें रे कांय जालें
ना आपणा हेल्पर बी कोण ना मेस बी कोण ना अशें लागलो हांवें ना कांय जालें ना तुका पिनाक म्हळें आनी चलो मार्कां दिया म्हळें मार्क दिली आनी तेणें अशें करून म्हळें ना गो आपूण सोदां अशें करून म्हणटा गो ते आपणाक हा न्हू आपूण तेंगे ना हा सगळीं उतरां आपणा हें हा गो पूण आयज तुगे मिटींग हा न्हू हांवें म्हळें हांव माग नाय रे हालीं म्हूण सांगलें टेस्टमनी ना म्हणें ही टेस्टमनी दीच स्टार्ट जावचे पयलीं म्हळें तूं बरो जालो म्हूण सांगिल्लें आतां तेणें म्हाका बरो फोन केला हालीं पळय आपणागे हांवें बरो जालें ही आपूण वचपीची गान ही आतां काम केलें म्हणपा लागलो Praise God. म्हणजे तेणें कितें केलें जाणा तूं तेणें म्हणजे तो म्हणपा लागलो तो म्हाका सांगता म्हणजे आमी कितें कोता आर्थ दिता आनी कांय न्हू आपूण जेजू गायन बरो जाला आपूण म्हणीत रावलें हें जेजू जेन्ना तूं हे कुर्साचेर दोनी पांय कीट तोपलोले ते हिळ्याचेर म्हणजे तूं कितू दूख भोगलो ना आसतली आपूण ही एशें कोन्न नियाळ केला वय हांवें म्हणलें तुवें एशें कोन्न नियाळ केलो रे म्हणजे देखून तकलें येयलें ना मरे एशें म्हणटा तेका आपूण ते दुखीन म्हणपा लागलो म्हणजे ती दूख आपूण घेयली म्हणपा लागलो आनी ही एशें कोन्न थिंग काम कोता आसतना आपणागे पांय एशें कोन्न जॉयंटा म्हणपा दुखू गेली हांवें प्रेज गॉड रे सांगलें देंवन सार म्हण सैतान कितें येता तोच सांगलें हें करपा मागीर म्हणजे एक मुगे दुसरी टेस्टमनी एशें कोन्न जायते मुगे देवा हांव एशें कोन्न म्हणजे हांव भिना कित्याक मुको आतां उतोर आहा न्हू हांव भिना Hallelujah. Thank you, हांव Jesus. एशें कोन्न सारकें हें कोता म्हणजे सगळें सांगोता पूण हांव बिलीव कोन्ना हांव बिलीव कोत्ताय ती तेंची पूण हांव सांगोता सगळें एशें कोन्न जेजू कारका थँक यू जेजू कारगन. Praise God. जेजू कार सिस्टर तुजो तो विश्वास आमी हिब्रू 11:1 म्हणटा न्हू द एस्युरन्स ऑफ होप थिंग ते म्हणटा न्हू एंड द थिंग्स विच इज अनसीन तुवें पळोवलें नासतना भाव मानलो न्हू ते तुजो विश्वासान तुजो फादर इन लॉ बरो जालो हय सिस्टर Praise प्रेज गॉड God. सिस्टर She brother bore hai mare warrior ye. Praise God. जेजू कारगन. जेजू कारगन. Praise God. Rocky Baba. हांव सदांच चिंता क्लास कॉमेज जावचे पयलीं हांव कितें टॉपिक दितलो ह्याच टॉपिकाचेर आतां शिकयतलो. राव आनी रॉकी कितें हाडटा तो चोया आतां आनी एक पावरफुल. सिस्टर मागीर माझी हा एक हा ओके ओके बरें ओके नो प्रॉब्लेम. चल रे बाबा रॉकी. सिस्टर म्हजी टेस्टिमनी आसा सो हांवें पयलीं दिलोली टेस्टिमनी म्हणजे बॅक प्रॉब्लेमाची बॅक पेन ओके. सो हांवें दिलोली सो सगळें म्हणजे दूख बी सांगलें दुखता तें बी गेलोलें पूण म्हाका पेन आहलोली सिन्स सप्टेंबर सावन आनी पेन इतली हॉरिबल आहलोली ती सोंसूं जायना तितुली बॅक पेन टील लेग दोनी पांय सारके इतूच वचपा जायना हॉरिबल बॅक पेन आनी लास्ट वेनसडे सेशन चलता आसतना मागीर सेशन कोंकणी सेशन काबार म्हणटा हांवें सिस्टर जेनेटा फोन मारलो सिस्टर जेनेटान म्हगे फोन घेयलो आनी आमी उलयलीं रातचीं अरावंड 10 o'clock सो आनी ती म्हाका जायतें सांगूंक लागली देवा उतरान आनी म्हणून आपूण तुका एक एग्जांपल दिता एक फ्रेंड आहलो फ्रेंड तो एक फ्रेंडा पयशे दिवपा आहा म्हणून आनी तो फ्रेंड पयशे दिना म्हणटरी तिसऱ्या सांगत म्हणून तेगे नांव हें कर सो सेम हिस्टोरी मिंगली आहलोली ती सांगत तितली मिंगली हिस्टोरी आहलोली सो म्हाका एक मुगे फ्रेंड 4 वर्सां जालीं तो UK आहा अरावंड 2000 pound तो म्हाका दिवपा आहा तेगे बायले बी मेसेज केल्या मेसेज ते रिप्लाय कोनाय पयशे दिवपा खबर कोनाय सो मुगे तें एक अनफॉर्गिवनेस जाता तेंपासून तेंका दिना म्हणटरी तेंगे एशें कोन्न म्हणटालो केसर मनशां पाडपण तेंचे लोकांक पयशे तेंगे दिवपा कोणाय सो तेन म्हाका एक्सप्लेन केलें तेदो म्हाका मुगे मायंडाक हिट जालें अरे मिगलें सेम ती सांगत तें मिगलें प्रॉब्लेम एशें म्हणून सो हांवें त्या मनशाक तेंगे प्रेयर केलें आनी तेन म्हाका अनफॉर्गिवनेस प्रेयर धाडली आनी सांगिल्लें जेजू गाया हांव बरो जालो मात तूं त्या रोजरीचें कन्फेस कर सो नेक्स्ट डे हांवें स्टार्ट केलें आनी त्या मनशाक हांवें फॉर्गिवनेस दिलें आनी तेगे नंबर बी डिलीट केलो तेंक जाय तेदोन दिनी म्हूण ते तेंगे वॉट्सॅपाचे नंबर आहले हांव आनी धाडलें पोटा आतां 4 वर्सां जालीं तेंचे फाटीं म्हूण ती दिनाय रिप्लाय चोयताय पूण रिप्लाय दिनाय मेसेज काय तेंगे नंबर डिलीट केलो आनी तेंक फॉर्गिवनेस दिलें आनी हांव म्हणजे एशें कोन्न गायन तेच करपा लागलो आनी मुको ती पेन आहलोली इतली हॉरिबल मुको सोंसपा जायनाहलोली इतू हॉरिबल सो थर्सडे अरावंड 7 o'clock म्हणजे थर्सडे इवनींग ती पेन हांवें नोटीस केली स्लो येती सो नेक्स्ट डे सावन ती पेन मिगेली डिसअपियर जाली टील टुडे ती आयज पेन ना
हांव सगळें आतां Hallelujah. काम केलें हांव म्हाका जाय तें पूण ती पेन ती नाच Praise God. ताका लागून देवा कडेन सांगता थँक्यू जीजस म्हाका thank you. सिस्टर जेनेट म्हाका उगडास केलो म्हूण म्हणजे तो एक मनीस मुगे अनफॉरगिवनेस आसा Amen. फॉरगिवनेस Jesu Amen. karda, Yes. Jesu karda. Praise God. Praise God. Praise Thank God. you, Jesus. Praise God. So, yes. सिस्टर जेनेट थँक्यू Praise God. Jesu karga. Jesu karga. Praise God. Praise God. All right. Anexia? Hi, Anexia. Welcome. Yokar. ZOITIVONN punn. Unmute kor bay. Hello. Anexia. Hello. And your testimony, sister? Yeah. Go ahead, Janet. Okay. So, एकला पयलें कोणें मिनिस्टर केलेलें तेणे मागीर म्हाजे रेफरन्स तेच्या फ्रेंडाक दिलें आनी तेच्या फ्रेंडाक कॅन्सर आसलेलो आनीक हें 23rd डिसेंबर सो सांजेर म्हाका ते फ्रेंडान म्हणजे तेका कोणाक मिनिस्टर केलें तेणें म्हाका नंबर धाडलो आनी सिस्टर तूं मातशें तेका प्रे कर आनी तूं जेजूचें उतर तेका दिता काय म्हणून सांगलें म्हणलें वय दिता तेका हांवें कॉल केलें आनी तेका जेजूचें उतर दिलें आनी तें रडोंक लागलें कित्याक तेजें सगळें पास्ट तेका शैतान सगळें पास्ट त्रास करतालो तेका सो हांवें सांगलें तेका बरे भाशेन जेजून आमचें सगळें पयलें आहलें तें ऑलरेडी खुर्सात काबार केलें आनी तेका सांगता आसतना सगळें जेजूचें उतर दिलें आनी सांगता आसतना तेका तें मागीर तेका हांवें दिवान एक्सचेंज करतकूच आनी सगळें जेजूचे उतराचे वरवीं तेका सगळी समजोणी मेवली आनी कसले डॉक्टराचे रिपोर्ट आसलेले ते प्रे करतकूच कॅन्सल केलें मागीर तेका सांगलें आमी वखदां बी घेतकूच कितें म्हणोंक जाय तें मार्क्स 16 आनी 18 19 20 कितें बरयलां आमी कशें म्हणोंक जाय केन्ना आमी म्हणोंक जायना आपणाचें सिकनस म्हण आमी म्हणटकूच कितें करतात आमी तें सिकनस करतात मेडिसिन्स देखून म्हाजें वखदां बी म्हणटकूच तेका ते भाशेन बरे भाशेन समजयलें आनी मागीर दिवान एक्सचेंज बी करतकूच तें म्हणोंक लागलें म्हाका सिस्टर आतां म्हाज्या जिवाक बरें दिसता म्हणजे पयलींच्यान आतां म्हाज्या जिवाक बरें दिसता हांवें जेजूक आर्गां दिवया कित्याक तूं ऑलरेडी आतां तुवें चिंतूंक जाय नॉट चिंतूंक जाय तुवें बिलीव करूंक जाय तूं ऑलरेडी तुका जेजूच्या गायांनी तूं बरें जालें म्हणून सो आनी तुका तें कन्फेशन्स दिलां तूं जेजूचो म्हणजे तूं मागणें करता आसतना सदां जेजूचे दोळे बंद कर आनी पळय जेजून कितले कश्ट सोंसले ते आमचे पासत आनी ते वरवीं तुका कळटलें तें बरे भशेन एक्सप्लेन करतकूच तेजो आतां नेक्स्ट रिपोर्ट वचोंक लागलेलो टेस्ट केलेलें आनी आयज तेणें म्हाका रिपोर्ट धाडला थँक्यू जीजस थँक्यू सिस्टर म्हाजो सगळो रिपोर्ट नेगेटिव्ह रिपोर्ट नॉर्मल Praise God. प्रेज गॉड Praise all glory thank you Praise Jesus God. जेजूक आर्गां Thank you, Jesus. Anexia, try now by Atukuri. She can't unmute. Sister Amdu? No, go ahead, Maria. Yeah. Friday कितें जालें हांव मी फिश कारीचो मसालो वांटताली आनी तो मसालो म्हज्या हातीक दसलेलो आनी त्या आदी आमी गरम उदक करून फ्लासान भरून दवरता 5 मिनिट जालेले आनी हांवें म्हणलें म्हज्या घोवाक गरम उदक हा न्हू तें म्हज्या हातीर घाल आनी तो मसालो आनी डीश दवरली पोंदाक तेणें गरम उदक घाल आमी विसरलीं आनी आवय विसरली तें तोय विसरलो तें आपटीत आतांच आमी गरम केला म्हणून आनी तो म्हज्या हातीर घालतालो न्हू सिस्टर तें ओ माय गॉड म्हणलें हांवें जेम्स तें व्हेरी हॉट म्हणलें तो मागीर नाम जालो तो नको कितें करूंक पडटा हांवें मागीर टॅप मतलब नळ सोडलो आनी थंड उदक घातलें पूण सिस्टर नॉट इवन म्हाका बर्निंग सेन्सेशन बी ना आनी बॉयल बी कांयच ना मागीर म्हाका उगडास येयलो साम 91:15 आमी म्हणटा न्हू when they call to me I will answer them I'll be with them when they are in trouble I will rescue them another मागीर म्हाका तो स्क्रिप्चरचो उगडास येयलो अरे म्हणलें आमी ध्यान पळय आमकां कशें सेव करता आमी when आमी रिसायट करता न्हू साम 91 so and so let me give all glory to my Lord Jesus Christ the living God thank you Jesus आर्गां दोनया देवा आर्गां सोम्या तुका Argan तुजे Jesus. तुवें म्हाका Wow. आज सेव केलोय म्हणून आनी म्हज्या रायट हँड सिस्टर आहलो तो Praise God. Jesu karda, Jesu karda. Maria, tuk dista to tuji bugle येता म्हण. Yes. वय वय जेजू आसा
म्हज्या भितर आसा नॉट भोगले No, not In Jesu, me. no, दुश्मन. वय दॅट तो कित्याक आमी आतांच गरम केला आनी आमी विसोली तें उदक गरम आहा म्हणून Praise God. तो राखता सिस्टर तो राखता एकदम राखता आमकां सगळ्यांतली राखता Amen. Praise God. Praise God. Now it's good, Alexia. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Arkan tuka Jesu. Arkan tuka Jesu, borem disle tuka punn. After a long time, sister. Praise God, Rocky. Yes. I just एक testimony दिवपा time जाल म्हण मातशें sorry म्हणटा. No, not sorry. Praise Because God. it happened in the month of August, September. Okay, praise God. Yeah. So आमी एक घर घेवपा चिंतालीं. मागीर तें घर घेवपा चिंतालीं म्हणल्यार आमगे पयशे जावना. So बँकान गेल्यार बँक म्हणपा लागले तुका तुगे जॉब लेटर जाय आनी हें जाय तें जाय. So बँका सांगिल्लें हांवें कितें for last 6-7 months I am jobless. So they म्हणपा लागले jobless जाल्यार we cannot help you for anything. Wow. And then time येयलो की okay, let's give up all the FDs. Let's and withdraw all the money whatever we have and then we'll see what we can do. So मागीर थिंग गेलो कडेन बँकान गेलो कडेन पासून म्हणपा लागली तेणी पासून आमकां हेल्प केलें which I was not expecting. तेणी पासून आमकां हेल्प केलें की बाबा don't do this. I'll give you another alternate option where at least you'll get at least 80% from FDs and the remaining 20% you can withdraw when the time comes up. Praise God. And at the same time आनीकूय पयशे जाय आसले. So त्या पयशांक लागून आमी सदां मागतालीं कितें करया मागीर आमी तुका फोन केल्लो आनी तुवें आमकां फिलिपकारान chapter 4:19-20 फिलिपकारान chapter 4:13 हे आमकां दिल्ले. So we used to say this during our bedtime, all 4 of us. Praise God. And the dream came true with the help of God, Jesus. with the blessing from Jesus, everything. And at the same time, I mean, Psalms 37, 3, 4, 3, 4, 5, 6. They will be read kotali. Yes. So one day it happens such that even the amount which we needed more, Devan ready. Wow. That is very interest. Praise God. So on September 8th, we did the sale date. And after that, we did all the renovation work. And on 3rd of December, which is the St. Francis Xavier Day, we did our housewarming. Praise God. Praise God. Wow. Biggest obstacles and biggest gift. Amen. Amen. Well, Arkan Jesu, from God, it's nothing but the biggest gift. Sister God. Wow. Praise Jesus. Blessings. God bless. Brother Raya. Raya, okay. Blessings in abundance. Mother Why Mary people- Jane Khan. Mother आणि Mary Jane आमकां Khan. तेणी Saint आमकां Xavier. इंटरेस्ट पयशे नासतना आमकां पयशे दिले सिस्टर Praise God. विदाउट एनी इंटरेस्ट आणि सगळें बरे भशेन जालें जे देखून जेजू आरका. Wow. Jesu arkan Jesu. Amen. Amen. मागीर तूं कितें कोत्ता तें सांगलें ना तुवें तूं जेजूगे काम मुखार कोत्ता जाल्यार जेजू तुका बरोवन वतोयता. होय सिस्टर. तूं तें जेजू घेन हेगे घरान तेगे घरान वचून सांगता न्ही गो जेजू खबरू. होय आमी कोण बंद जाल्यार वचून आमी देवागे उतर दिताय मॅथ्यू चॅप्टरांतले दोंगर आनी एक्चुअली आमकां तो दोंगर कितो आमकां खबरू आसना केसो दोंगर हांव चिंतलें दोंगर केसोले आनी केसो दोंगर काडून जाताय पूण जेन्ना ब्रदर विन्संटान सांगलें आमगे डिफिकल्टी आमगे प्रॉब्लम्स हे दोंगर म्हूण
तेदो आमकां कळ्ळें की हे देवागे उतराच्यान हे दोंगर आमच्यान पयस काडपा जाताय. Amen. Praise God. Amen. Atu te dongar Thank you, katrik brother. pawe. Praise God. Thank you, So, brother Vincent. Praise now God. atu Praise तुम्ही God. दोघूय आता warrior. तुम्ही म्हाका पिक्चर दाखयला, व्हिडिओ दाखयला घराचो. म्हाका दिसता आता तुमचे घर रेडी जाले, आता देवाची पद्दत परगट करपाक. Oy. होय की ना? Yeah, that's what she said. Oy, brother. Brother, that's what she said. Mag सांगलो न्ही एनेक्सिया तुवें देवागे काम करपा म्हण तें गरू. ओय आनी न्हू आनी कितें जालें मोदें आमगे फाल्यां सेलगेट जाता म्हळ्यार आयज चॅक बाउन्स जाली आनी आमी सारकें टेन्शना पडलीं आतां कितें करपाचें मागीर म्हळें ना आमी भिवची न्हू आमी ते एको उलोवया बिल्डराक उलोवया आनी तेका सांगया आनी तेणें ओके केलें आनी दुसरे दिसा आमगे तें चॅकाचें प्रॉब्लम सॉल्व जालें आनी सगलें बरे भाशेन जालें सेलगेट. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आमी फाल्यां सेलगेट कोता म्हळ्यार आज राती कोडे आमकां मेसेज येयली तुगे चॅक दिलो ती बाउन्स जाली. Praise God. I by mistake in मुगे तेगे चेकीचे हांवें सिग्नेचर मारली आनी ती चेक दिली सो ते प्रॉब्लम. Wow, amazing. Praise God. देव बरें करूं येवन शेअर केलें म्हण. Praise God. जेजू काज. आमी जायते पयले आहलोली दिया finally we made up our mind. Yeah. And with the help of the Holy Spirit we are Amen. here to give our testimony. Praise God. जेजू काज. Okay, now we will see you every Wednesday with more and more testimonies. Okay. Praise God. Awesome. तुमचे आता घर हाऊस ऑफ गॉड जाला न्हू तो त्या पासतो. होय आनी मागीर आमकां हे मेवना बी म्हूण तेणी फोन करून सांगलेलें आम आनी कोणा दिताय पूण हांवें म्हळें जेजू मुगे दाव्यान उज्यान सगलें हांव तुगे रगत शिंपडायता आनी आमकां तुंय तरी आमकां घर आमकां दवरलां जाल्यार तें आमकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागलें देवा कडेन आनी तें आमकां मेळ्ळें. Praise God. जेजू काज. Wow. Praise God. Thank you. Thank you, Thank you, Alexia, Rocky. Yeah, Thank you Yes, very sister. much. Thank you, brother. Sister, Vincent. म्हाका Praise एक God. टेस्टिमनी Praise आहा. God. Oy, go re baba Flavia. Tu Yeah. ani dusro live fire. Praise God. Praise God. Last 3 weeks म्हाका जायते बॅक पेन जातालें जायते म्हणजे इट वॉज थोडे नॅगिंग पेन अशें आसलें आनी बॅक पेन म्हाका युजली जाता सो हांव तें बेर कोत्तालें सदांचें अशें म्हूण आनी मागीर फॉर द पास्ट 3-4 दीस पयले म्हाका नी पेन जावपाक लागली आनी ती नी पेन वॉज सो एक्सक्रुशिएटींग की चलल्यारय दुखता नी म्हजो रायट नी आनी न्हिदोंक देखून बेडीर रेस्ट करूंक गेल्यारय इट वॉज जस्ट बर्निंग लायक इन्फ्लमेशन अशें and burning whole day like for 2 days and then I kept praying but then I chintlen chal mige chodwak just to get them more and more into the word of God tek sangle nidon tedona baby will you pray for me mai ten sangle yes mama you tell me what I have to pray mai teka tens sangle ki in the mighty name of Jesus mulle mai te munong lagle in the mighty name of Jesus te aplage add koru lagle I rebuke the knee pain and bind and cast it and send it to the feet of Jesus for you are the child of God. Next morning I utle and I was just hoping that it's gone. Ahli the pain for a few hours, but then it just vanished within 1 or 2 hours. The pain gaily and it is there. It's not that it's gone, but I know that I'm totally healed and that will also be completely okay gone. But I'm just praising God kidak te these were too bad, too unbearable. I had never experienced such knee pain in my life, so I thank God. Wow. Praise Jesus. Jesu karga. Yes. And the girl is only little, brother. चोली कितल्या वर्षांची तुझी? 8 years. 8 years. Praise God. लहान भुरग्याचो भावान And she's so much into actually it's Sorry. and next day and teka sangle see you prayed for me no dekun ti buri zali Praise and God. can't hear me.
Yes, yes. we can hear you. Aikota, Aikok aikota. येना? Loves aikota. Jesu Karno. Yeah. And then Sister Maria get the Bible class attend kotta for the past 1.5 years. And take them Bible itlu scriptures, certain scriptures itu ugda asa hai ki one day I had made something for her. Kittori te kai few weeks back I kiten tori ranlole her favorite dish, and I think me too ne ahlen tintu. I sang baby, the salt is less. I hope it's okay. She said, no problem, Mama, because we are the salt of the earth. The Bible says we Praise are the God. salt of Praise the earth. God. So these scriptures are. So for that also, she just made me laugh, but she quoted Bible as a scripture. Then I sang, no problem, Mama, if the salt is less. Bible says we are the salt of the earth. So we are. देवा कारगा दिता की इन भुरगीं देवाच्या उतरांत आसात म्हूण आमची आनीक समटायम्स आमकां उगडास आसना म्हळ्यार ते म्हाका उगडास करता. नो ममा, केन्ना हांव कितें फ्रस्ट्रेट जालें ओ कितें विसरलें, नो ममा यू हॅव टू प्रे, ते उगडास करता. सो देवा कारगां दिता की चेडूय आमचें देवाच्या उतरांत आसा. आनी thanks to Sister Maria, and most of all thanks to God. Praise God Almighty. Yes. Praise the Lord. Praise Jesus. Yeah, and those little children, no brother, and this mama, she sits near the girl, and whatever the girl listen, because she's very sharp, because now I don't write and give them the prayers. Now I say, you have to say the opening prayer. So they raise their hand. And this girl is really amazing. She's only little, but it's all this mama, that word that goes in through the ear, it goes in their heart, and Beautiful, they speak it out. beautiful. Praise God. ल्हान थान जेन्ना आमची भुरगीं देवाचे उतर आयकतात, आतां तांचो भावार्थ जी वाडत वेता, तांचो भावार्थ वाडत वेता, कित्याक उतरान आतां जियेतात, देवाच्या उतरान जियेतात. Praise God. Praise God. Thank you, Flavi. आणि हे सगळें आमकां मेळोंक ना धाकलीं आसतना. म्हळ्यार आतां इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमच्या भुरग्यांक दवरपाक, स्पेशली इन दीस टुडेज एज, आमच्या भुरग्यांक उतरांक दवरूंकूच जाये. What we missed out on, we have to do it for our children, no matter how small they are. Amen. Amen. Very true, sister. Very true. Very true. Very true, sister. आमच्या टायमार आमची माय पाय हाली मीस आनी रोजरी म्हणटाली, आनी ती नॉक आतलीतली बायबलाचेर. तू आमकां शिकोवन आतली. आमी शाळेंत ती पूण ती शर्माव आयकलो म्हणटो आमकां विचारताली, तुमी कितें आयकलां? ते तेंचो बायबल आसलो. Praise God. Okay, thank you. Welcome, Brother Milson. welcome. It's I सगळे. Bori. Praise Jesus. मोठीर सांगतो आतां गोंया पावला. इतली मोट रे तू मोठी रहा रे? ना गो बाय, घराक येयलां. आतां मार्केटान गेलोलो मातशें उगो बाबा एवढो विन्सेंटाक फोन केला सगळ्यांना आयज म्हण हांव टेस्टमनी दिवपाक वाचते येतो. अरे टेस्टमनी हा उलय. So testimony regarding like 14 days before कितें जाल्लें एक्चुअली, हांव हिंग येयल्लो, गोंय येयलोलो. सो हांव मातशें मार्केटान गेल्लो कित्याक लागून. सो थिंग एकली बायल मेळ्ळी आनी ती आनीक बायलेको उलयताली की कीट एश म्हूण कळ्ळें तुका. ते कीट उलयता म्हणटरी मागीर कितें जालें, हांव कारण ते आमगे थिंगाचे शेजारी, मागीर ते मुजबारा म्हणल्यार येत काय म्हणल्यार हांव गोर वयता म्हूण इवनिंग अरावंड 7 o'clock. कीट म्हणजे कितें? आतां समजूंक ना म्हाका. कीट म्हणजे कितें? बाप ते कितें कोविडाक कितें कीट दिताय दिसत म्हाका न्हू. सम कीट दे आर गिविंग. आय ऑल्सो डोंट नो. म्हाका ओय कीट दिता म्हूण. मागीर ते कितें जालें, म्हाकाय तें एक्झॅक्ट कळोना ते कितें म्हणलें. मागीर हांव कितें म्हणलें, हांव गोर वयता, तुयी बीन गोर येता काय म्हूण. येता म्हणलें. मागीर हांवें ते बायकाचेर बसता हांवें चालें कोण बरना काय म्हूण. मागीर तेणें म्हाका सांगलें एक्चुअली की आपणा गोवा कोवीड जाल म्हणून लागलें. सो हांवें ते कोवीड जाल म्हणून लागलें. मागीर ओके म्हूण सांगलें. हांव तेगे घराको देंवलो, हांव भितर गेलो तेगे घरा. आनी हांव घरान गेलो आनी तो तेगे गो थिंग न्हिदोन आहा आनी तेगे तो ब्लँकेट घेवन न्हिदोन आहा आनी मास्क बीन घालन आहा, सामको जाम जायन आहा. सो हांवें तेका उलयलो मातशें कितें जालें. हांव म्हणलें बरो ना. मागीर तें कितें म्हणलें, जेजूगे उतर कितें म्हणटा अशें तशें हांवें मातशी समजण दिली. मागीर हांवें कितें केलो, ब्रदर विन्सेंटाक फोन केलो. म्हणजे बाब तेगे अशें आहा. तेणें कितें केलें, तेका उलयतना न्हू, तेका मातशें उलयतना तेका ते समजमणीन ताका नासली. मागीर बाबान म्हाका पत्त कितें सांगलें विन्सेंट ब्रदरान, मातशें तेका उतरां समजण दी, आपूण मागीर प्रे कोत म्हूण.
हांवें कितें केलें ताका मातशें उतरां समजोवन दिलें देवागे उतर कितें म्हणटा तूं कितें मागता तो म्हणटा जेजू आपणा बरो कोत म्हूण मागत म्हणून लागलो हांवें कितें म्हणलें जेजू बरो कोत म्हूण देवागे उतर तेश म्हणा 1 Peter 2 बाय हिज वुंड्स वी हॅव बीन हील्ड जेजू गावेन आमी ऑलरेडी पेकोणी मेळ्ळ्या ताका लागून कितें जेजूंच्या हुसार कितें केलां तें पयलीं आमी सोजमणी घेवपा जाय म्हूण जेन्ना पासून तूं उतरां समजोन ना तूं बरो कोरून जेजू म्हणटा आपणाक बरो कर म्हूण कित्याक मागता कित्याक 2000 आपणें ऑलरेडी तूं पयलीं बरें केलां हें सगळें ताका हांवें तेजेर टॉक दिलो जायते आनीकूय सांगलें अशें कोन्न हें कोन्न मागीर तेच्यान तकलेर गेलें मागीर हांवें ब्रादराक परतो फोन केलो आनी बाबानूय ताका मागीर विन्संट ब्रदरानूय ताका इल्लोसो टॉक दिलो 5 मिनटां तेजेर तेणें मागणी केलें आनी तेगे तेन्ना तेगेलें आंग सुटोलें मातशें जें तेगे बॉडी मातशें जें विकनस आहलो तें आनी ही राती खबर जाली बाबान मागणी कर म्हणटरी हांवें मागीर कितें केलें तेगे मिसिसान हांवें आनी तेगे चेडो आहलो घरा आमी मातशें देवा आर्ग दिली म्हणजे जेजू गावेन तो बरो जालो आनी हांवें ताका इतलें सांगलें ताका तूं फकत कन्फेस कर म्हूण आर्ग दी म्हूण बरो जालो म्हूण इतलेंच मागणी तोंडार दवर म्हूण ती गेलें ती रात गेली नेक्स्ट डे कितें जालें तेंगे मिसिसा आनी चेड्या कितें जाल्लें डॉक्टरान सांगलेलें तुमी बीन कोवीड टेस्ट कराय म्हूण आनी तें म्हाका मिसेस सांगो लागलो तेगेलें आपणा नेक्स्ट डे मातशें हेल्थाक गव्हर्मेंटाक मातशें व्हर म्हूण आपणा मातशें हें कर म्हूण चॅक करपा व्हरून पावय म्हूण मागीर हांव कितें केलो तेंका थिंग घेवन गेलो सकाळ फुडें 11 o'clock आनी तेजो सॅटर्डे आहलोली तो हाफ डे आहलो तेका कितें सांगलें तेंका सोणिला न्हय तेंका इतलें सांगलें म्हाका तुमी फोन कराय म्हूण म्हणजे व्हरपा येवपा तेजो ना मागीर तें कितें जालें 1 o'clock म्हळ्यार तेणें म्हाका फोन केलो व्हरो यो म्हणटरी हांव हाडूंक गेलो तेंकां आनी तेंकां इंचालें बाय हो केसो आहा काय म्हणटा गेलो मिरेकल म्हळ्यार तो सकाळ फुडें उठोन तेणें घरांत शीत रांदिलें नुस्त्या कोडी केली नुस्तें केलें सगलें तेणें रांदून दवरलें आनी हांव तेका घराको तेका पावत म्हळ्यार तो गॅलरी बसून न्यूज पेपर वाचिता कळ्ळें तुका म्हणजे चोयतून देवान मिलाक ही वॉज हिल्ड आतां मिगे ही टेस्टिमनी म्हळ्यार कितें आहा बाय मेन थिंग बाय मनशाक कोवीड जालें त्या मनशा वाड्यान वचपा पयलीं तुका सुद्दां गट्स जाय दॅट यू हॅव रिक्वायर्ड दॅट फेथ करेक्ट येस प्रेज गॉड फर्स्ट इज दॅट तूं कितलो वडा पासून आहा पूण तूं तो वचपाकूय तितलो गट्स आसता दॅट आय हॅव टेकन माय फेथ एंड करेज एंड फेथ आनी हांव गेलो बाय दॅट म्हाका तें कोवीड म्हाका लागलें ना बाय म्हगे फॅमिलीकूय कोणा जालो ना आनी हांव ऑलरेडी मिनिस्टर केलें कळ्ळें तुका बिकॉज दॅट इज द वर्ड दॅट इज द फेथ रिक्वायर्ड बाय जिजस कित्या बाय हितून तुका फेथ आहा तुगे एक्शन ना देन इट इज नो यूज यू नो दॅट म्हणटाय न्हू तुमकां कांय जाणांक हितून बाय इफ युअर फेथ इज देर बट एक्शन इज नॉट देर देन Praise God. Jesu Karga, mighty warrior. Glory to God. Jesus. And same thing yesterday, day before yesterday also night 11 o'clock म्हाका एक मिस कॉल आहलोलें पूण तें मागीर नेक्स्ट डे हांवें फोन केलो काल एकल्या फोन केलो थिंग शेजऱ्या आनी एकल्या जालें कोवीड आमगे शेजऱ्याकूय थिंगा सो सेम थिंग कितें केलें हांवें म्हळ्यार हांव मातशें कोर्सा आहलोलो ऑनलायन कोर्स म्हाका आहलो इवनिंग हांव येतो म्हूण 6 o'clock हांव घराको पावलो हांवें तेका फोन केलो हांवें तें म्हणटा तूं येनाका आपणूक कोवीड जालो हांव म्हळ्यार तूं टेन्शन घेनाका तूं हांव येता म्हूण सांगलें हांव घराको गेलो जाल्यार तेगे चेड तो तेगे चेड्या जालोलें एकल्या तो चेड बेडरुमा थिंग लॉक करून हांव म्हणटा भायर येनाका तेका येवपा दिनाका आपणूक कोवीड जालो तेका भायर सावन मागणी कर म्हूण सांगता हांवें म्हणलें तूं देर उगोत कर उगोत केलो तेका बसयलो तेजे मागणी केलें उतरां समजोन दिली मागणी केलें आनी तेका हें कोन्न मागणी कोन्न येयलो आनी आयज सकाळ फोन केलो बरो आहा म्हूण म्हाका सांगलां कांय जोर बीन कांय येयलें ना म्हूण तेका हांवें सकाळ फोन करून खबर घेली तेगे सो दॅट इज द थिंग दॅट इज द फेथ रिक्वायर्ड आतां कोविडा जाय जाण कितें उलयताय आमी भावार्थ आहा म्हणटाय पूण दुसरें हांव कितें मास्क घातोलें कितें घातोलें वयतलें आपणा जातोलें पूण तो भावार्थ जायना बाय कित्याक दॅट इज द फेथ रिक्वायर्ड बाय या एंड दिस थिंग देन या आनी हो बाब न्हू बाब एक्चुअली दीस क्रेडीट गोज फॉर यू हें कित्या बाय हांव सांगता बाब म्हाका मेळ्ळो देवा उतरां म्हाका समजोन दिली म्हगेल्या जिवितान जायत क्वेश्चन्स आहलोले गेले ते 2 वर्स पयलीं त्या बाबान म्हाका विन्संट ब्रदरान सगळें सोजमून दिली कितें आहा देवागे उतर कितें म्हणटा and because through the holy spirit guidance म्हाका एंजल्स मेळ्ळा आनी बाब तें ऑलरेडी that faith I am creating now and still I am learning हांव म्हणा की हांव सगळो शिकलो म्हूण बट सम कितें मातशें कोणाक मॅरेज कन्सर्न कितें आहा मातशें तेदोन हांव बाबागे हेल्प घेता बिकॉज एवरीथींग आय कांट एक्सप्लेन कित्याक स्टील आय एम लर्निंग सो हांव बाबाकूय फोन करता बाब एशें आहा कोणागे हेल्थ इश्यू आहा मातशें तेंगे प्रॉब्लम सॉल्व कर कित्याक मातशें गायडन्स घेवपा पडटा so this is my testimony because this is my testimony that hoy कित्याक हें कोविडा लागून खूंय पावता कितें मावता I am not listening I am not worried about such thing तें ओमनी कोण जावं ना फुमनी कोण जावं कितें खूंय पावत तें पावलें but if you are having that faith then only it will work आनी हें हांव टेस्टिमनी दुसऱ्या पासून कित्याक सांगता स्टील पीपल आर सरप्रायझींग तूं तें कोवीड जालो तेंचे फुड्यान वयता तूं कांय जायना दॅट इज द फेथ इन जिजस Jesus already told वचन आपणागे उतर परगोट करून
So I'm giving the example of my own testimony dita, because this is not real, this is not truth, this is all fake. All devil is lying to us. That is I'm showing to the people. Thank you, Jesus. Jesu Yeah. karka. Jesu, Brother my Milson, God. Jesu karka. We are all learning. Arga. Ami Yes. shiktat, sogli learning. Praise Praise God. God. Praise God. And look at these mighty warriors. Milton, Sister, amge Joe Praise Baba, God. amge Rocky Baba, Yes. two Rocky Babas. My Yeah. goodness. Alifa, Flavia. सिस्टम ज्ञानी एका हा टेस्टमनी हे कोविडाची मग उघडास देखून ना Jesu karna. Praise God. Praise God. Praise God. सिस्टर मुगे न्हू नेबर कजनांगेरींग सायडीन सगळे घरान पॉझिटिव्ह जाले आणि तेंक खबर आसना पूण तेंगे एक फंक्शन आसलोले आनी मुगे बाई बीन गेल्ले तेंगे आनी तेंगे वेडिंग एनिवर्सरी ती आनी तेणे बायेन न्हू तेंक ती कोण वेडिंग एनिवर्सरी आसलो ती कजना तेंक दोगांयक हात दिलो म्हणजे आमकांय कांय खबर आसना आनी तेंक सगळें विश केलें दिसता आनी हेका तेंक कोणा जालो आहलो आसतलें ती तेकाय बीन खबर ना हे वेडिंग एनिवर्सरी ते कोणी केल तेगले तेका आहलो मिस तेंगे तेका कांय खबर आसना एक मिस रातिको जोर येयलो थंयसर आमी टेस्ट केले हे तेगे पॉझिटिव्ह तेगे मागीर मिसिसान टेस्ट केले तेकाय बी पॉझिटिव्ह आख्खे गोरानू आख्खी फॅमिली पॉझिटिव्ह सगळ्यांनी टेस्ट केले आनी मुगे बाय गेलोले आतां तेणे म्हाका फोन केलो अलिफा बाय येयलो न्हू बाये कितें जालां हांवें म्हणलें कितें जालां बाये कांय जालें ना आमी सांगलें कित्याक जाणा मुगे बाय सकाळ उठोन न्हू पयले ते प्रेयर आसोता तेगे ऑनलायन स्टार्ट जावचें म्हणे ते आपणागे पयले म्हणजे ते प्रेयर कोता म्हणजे अशें करून एक 10 मिनटां अशें 10 मिनिट्स अशें बसोता ते बायबल सगळे ते कोता आनी मागीर ते ऑनलायन स्टार्ट कोता आपणागेली म्हणजे कॉलेज 16 years ते म्हणजे एका 11th आहा ते मागीर म्हाकाय ते तेश कोन्न कांय आनी हांव एशें कोन्न हिंगा पॉझिटिव्ह जाय जालो न्हू ती म्हाका जाय सांगताय हांवूय भिना म्हणजे एशें कोन्न भिरांत घेताय म्हाका खबर आहा न्हू तें कितें हांवूय बी एशें कोन्न बगे रावता आनी आगो एक पॉझिटिव्ह ते पॉझिटिव्ह मागीर तेणी म्हाका फोन केलो बाय बरें आहा म्हणून बाय कांय जालें ना आनी तेंगे फॅमिली येयलो तेकाय बी सगळ्यांक जोर आतां तितूंतले आमगे बाय एकलेंच जोर नासतणो कांय नासतणो आतां ही खबरी आतां लास्ट वीक आतां तेम सगळ्यान जोर काडो आनी तेम घरान टेस्ट केलो आतां कितें जालें जाण तूं ती सगळीं वायरसां भितालीं तेगे घोर आख्खें नेबरांगे वचनासलीं तीं आनी खूंय वचनासलीं हालीं तेंगे उलो कितें जाण तूं कोवीड म्हणजे एक वायरस जालें आनी मनशां बोली म्हूण तूं रावनासलीं आतां लास्टान न्हू तेंकाय जालें आनी ती म्हणपा लागो बायेन हात दिलो मुगो म्हणजे घोवाकू म्हणपा लागोली आनी तेकाय म्हणजे तेंका हात दिलोलो हांवें म्हणलें ना म्हूण सांगिल्लें बाये कांय जालें ना जेजू आर्गा म्हूण सांगिल्लें कांय जालें ना म्हूण सांगिल्लें मागीर तेणें बायेन म्हणलें मामा आपण सदां प्रेयर कोतात चोय तेंको देवागे उतरां हें आहलोलें आनी ती सदां भितालीं तेंकां भिरांत गायलें आनी तेंकां कोवीड पॉझिटिव्ह तेंक जालें जेजू आर्गा Thank you, Jesus. Wow. Jesu karna. Praise God. Praise God. बाय एक्चुअली हांव एक सांगोच सोदिता सगळ्यांक जायतो तागेलो टॉक आयकोता आनी जायतो आयकोता सो एक न्हू कितें आहा बाय चोय आतां कोवीड जालें म्हण आमी थोडे वर्सां आहाय पूण थोडी कितें कोताय स्टील नो पीपल आर टेलिंग देवागे उतर आयकोन पासून जाण पासून कितें म्हणटाय मास्क घाल हिंग वचनाका थिंग वचनाका जेजूगे उतराचे भावार्थ दवर बट ते न्हू तेश कोन्न जायना बट सम पीपल न्हू कितें कोताय दुसऱ्यांक कितें सांगताय मेसेज फॉरवर्ड कोतलीं वॉट्सॅपाचेर नाल्यार आनी कितें फॉरवर्ड कोतलीं तुगे हेजे हें जालां थिंग तें जालां पूण वॉट यू आर क्रिएटींग तूं दुसऱ्या न्हू काळजां भिरांत घाता बाय दॅट इज तें हिंग पावलां थिंग पावलां पूण हांवें जाय जाणां इतलें सांगोता तुम केन्ना दुसऱ्यांक सांगलां दॅट by the wounds of Jesus we have been healed. Psalm 91 if you are confessing to confess kota tu सायडीन आन जे आहाय तू कांय जावपा दिवपाना तूं तें बिलीव कोत म्हूण दुसऱ्यांक केन्ना तूं जेजूगे उतर दिल काय म्हूण बट इफ यू आर गिवींग दॅट वर्ड गॉड वील प्रेज यू एंड ही वील ऑलवेज प्रोटेक्ट यू पूण तूं दुसऱ्यांक तर वॉट्सॅपाचेर धाडटा मास्क घाल हिंग वचनाका थिंग वचनाका तुका जातोलें कोण ते सिमटम्स आहाय तेदोन तूं दुसऱ्या काळजां भिरांत घाता बाय बट इफ दॅट या तें केन्ना करून शिरीपणा बाय हांवूय बीन बाय वर्डा नासलोलो हांवें सेम थिंग केलो हांवें वॉट्सॅपाचेर पयलीं स्टार्टींग जेन्ना हे वायरस येयलो हांवें जाय जाणां धाडटालो बट स्लोली जेन्ना वर्डा येयलो बाय तेन्ना आय केम टू नो वॉट आय एम डुईंग हांव ऑलरेडी पयलीं दुसऱ्यांगे मना फियर क्रिएट कोता
सो हांवें तें सगळें बंद केलें बाय आनी हांवें तें सगळें तेदोनसून सगळें बंद केलें आनी कोण स्टेटासा पासून घात जाल्यार हांव तेंक पासून फ्रेंडा सांगतालो बाब तूं हें घायल तें दुसऱ्या तूं देवागे उतर दिता काय भिरांतीत काय म्हूण ते उतरां सांगून बाय रोखड्या तें स्टेटसां काडलें तशें करून पासून मुगे काम केलो Praise God. Praise God. दॅट इज द थिंग ब्रदर चोईल मरे तू कोण क्रिएट करतो Praise God. Praise God. Praise God. Bob Milson, पळय I'm going to put you तुका एक स्क्रिप्चर घालता जो आमी पळोवंक जाय पळय हो कितें म्हणटा हो स्क्रिप्चर कितें म्हणटा पयली चीट जुवाची 14:24 वोड 4 कोण तरी वाचूंक शकता असं पळयात कितें म्हणटा तो हे देवाचें उतर कितें म्हणटा तुम्ही सुपुल्या भुरग्यानो देवाची आनी त्या फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचे तुमी जोयत वेले कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस ओदीक बळिश्ट जेजू कारगा कारण 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 जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताच्या परस ओदीक बळिश्ट जेजू कारगा आनी देखून आमी केन्नाच भियेनात कित्याक आमचो जो दुस्मान आसा तो दुस्मान जावन आसा कोविड न्हय तो मनीस न्हय तो वागा मामा न्हय कोणूय न्हय तो दुस्मान जावन आसा तो आत्मो देंवचाराचो जो आमकां भिरांत हाडटा जो हें हाडटा तें हाडटा तुवें जें सांगलें आतां की जेन्ना आमी आयकता कोणूय देवाच्या उतराचेर कितें उलयता जाल्यार ते उतराचेर आड उलयता जाल्यार आमकां ती भिरांत घालता देखून जें तुवें आतां सांगलाय म्हणजे भाव मिल्सन तें खरेंच आमच्या जिवितान आमी सदांच आमच्या मनान धरूंक जाय आमी जेन्ना देवाच्या उतरान आसा जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आमकां जाय कसली वायट खबर जी आतां आमी डिलीट करूंक जाय कोण आमकां वायट खबर धाडटा ताका एक मेसेज धाडूंक जाय अरे बाबा ही खबर तूं धाडटाय ती कितें करतली भिरांतूच हाडटली सगळ्यांक मातशें डिलीट कर आनी ज्या लोकांक धाडलाय ते मातशें तांकां सांग डिलीट कर म्हणून कित्याक तुका बरी खबर दिवंक जायना जाल्यार तुज्यान ही बरी खबर ही वायट खबर दिनाका बरी खबर दिवंक जाय जाल्यार देवाचें उतर दी वायट खबर दिवंक जाय जाल्यार तें बंद कर तुका जी येता आनी आमी आतां हें कॉमेंट्स करीत जाल्यार लोक आतां वय आमच्यान सगळ्यांकूच बंद करूंक जावचें ना आमच्यान कॉमेंट्स करूंक जाता आनी जेन्ना आमी बंद करता ही खबर जी कितें घडलां हांगा कितलो लोक मेला हांगा तो रिपोर्ट आमकां आमच्यान कांय चेंज करूंक जायना कोण मेलो जाल्यार मेलो कोणाक कोवीड जालो कोवीड जालें पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक धाडटा बरी खबर धाडटा आतां तांची भिरांत जी आसा ती वेता जो भिरांतीन हा अरे मरतलो म्हणून हें जातलें तें जातलें म्हूण आतां त्या देवाच्या उतरान तांकां भावार्थ येता तांकां घोटाय येता आनी आतां ती खबर आयकोन तांचो भावार्थ वाडटा आनी तांकां पेखोणी मेवता आतां ती जातात गुड न्यूज दिवपाक सगळ्यांक तातूंत आमीच सगळी वायट बरी खबर दिवची ना वय आमी देवाचें उतर आयकोंक येता तें बरें आहा पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकलें आतां आमी रात काडली फाल्यां सगळें कोणें व्हॉट्सएप धाडलो आमच्या मनान धरता काय आमी की आमी देवाच्या उतरा वरवीं आतां आमी बलिश्ट जाल्या जो कोण आमचे सवे आहा तो ह्या संवसारांत आमी गोट देखून ही बरी खबर जी आसा आमी सगळ्यांक दिवया आनी जो आमच्या भावान मिल्सनान सांगलें तें खरेंच आमी आमच्या जिवितान तें आमी करपाक आयजतान आमी वावरुया जी बरी खबर येना ती कट करपाची आमच्या व्हॉट्सएपांतली आनी जो लोक आमकां धाडटा तांकां सांगूंक जाय बाबा असल्यो मेसेजी ज्यो फॉर्वर्ड कोत्ताय त्यो मातशें बंद कर ती बरें ती खबर कितें जालां तें सोत हांव नको जालां म्हाका दिसता पूण ती खबर म्हाका दिवन म्हाका कसलोच फायदो ना कितें वायट जालां पूण आमी तांकां बरी खबर दिवया आमेन करेक्ट बाब हें कित्याक लागना सांगाता बाब ह्या ग्रुपा पासून जो आतां कोंकणी आमगे ग्रुप आहा बाब हांव कोणाकूय ब्लेम करना बाब थोडे मरे फर्स्ट थोड्यांनी गायलोलें बाब असले कोण सिम्टम्स गायलोले कोण ओमनिकॉनाचे जायत गायलोले बाब सी बाब वी आर आमी देवागे उतर देवा समजोन दिताय टू रिमूव दॅट फियर पूण आमी जो तर बाब इतले आयकोन पासून सेम थिंग आमी तितून घाताय देन देर इज नो यूज लिसनिंग टू दीस वर्ड बाब स्टील दॅट फेथ इज नॉट इन यू बाब स्टील तूं कितें दुसऱ्या काळजां भिरांत घाता बाब
कित्याक म्हाका न्हू बाब कोणाकूच अशें करून हें फाट करून बरो दिसना रे बाब. पूण सम पीपल वेर दे स्टील पुटींग ते ओमनिकॉना गायलोलें आतां न्हू बाब सम फाटीं हांव जाणा कोण गायलो आहलो तें. पूण सम थिंग्स बाब यू आर लिसनिंग टू द वर्ड आनी आतां बाबा आतां हांवें तुका एग्जांपलान तुमकां कित्याक दिल्या म्हगे टेस्टिमनी बाब. हांव दुसरें वचून कोवीड जाला वचून हात लायता बाब. बिकॉज हांवें तो फेथ क्रिएट केला बाब. तोच फेथ हांव कितें दुसऱ्यांकूय दाखयता रियली तो मनीस दुसऱ्यांचेर बावार दवरूंक लागता बाब. कित्याक सेम थिंग बिकॉज हांवें जेजूचेर बावार दवरलो हांव ती मिलाग कोता हांव दुसऱ्याचे हात धरता. आमी जो तर बाब सेम थिंग आमी तो सेम करूं लागले अशें करून फॉरवर्ड करूं लागले ओमनिकॉना सिम्पटम्स हे सिम्पटम्स आमचे आनी बिलीव कोण करतलो बाब. से बाब तुजेरूय बिलीव करपाना बाब म्हाकाय कोण बिलीव करपाना. दिस सेम फेक म्हणटले हें बेश्टे उलयताय तें सोत न्हू. So nobody will believe in us. First, we should be the example to others, बाब. आम तो फ्रेड क्रिएट करून आम ते भाशेन ते आम जो तो आमी चेंज करूंक लागले बाब. देन देर इज नो डिफरन्स बिटवीन नॉर्मल पीपल आनी आमचे बाब. आमी हे पोरगोटून देवा वचप करून कांयच फायद जायचे ना बाब. सो हांव हें कित्याक सांगता बाब हांव वचोन बाब सेम थिंग वचोन तेंचे हात लायता पूण म्हाका इट्स नॉट एफेक्टींग मी बिकॉज हांवें ते वर्ड म्हगे ऑलरेडी काळजांत घेयला म्हाका सजमणी मेळ्ळ्या बाब एंड आय एम स्टील लर्निंग बाब. So that is the thing people should also तो faith दवराय कळ्ळें तुका तें ओमनिकॉन खूंय पावलां कित पावलां मास्क घाल and only the thing बाब हांव पासून मास्क घालता बाब only for government rules and regulations बाब otherwise I don't like put that mask also बाब. हें हांव फॅक्ट सांगता बाय तुमकां कोण हिंगा सगळे आयकताय म्हाका जाल्यार लायकू ना मास्क घालपाक. आनी हांव खरें आमगे टेस्टिमनी कितें सांगता बाय आमगे 2 VI जालो बाय हें आतां कोवीड टायमार दोनूय पार्टी हांव सायन ऑफ कोन्न इंटरनॅशनल एअरपोर्टार सावन गोंय पावलो हा पूण हांव 7 जाण 8 जाण देंवता हांवें एकलोच बाय जो हाती कितें म्हणटाय तें लोशन कितें म्हणटाय तें सॅनिटायझर हांव एकलोच लायना पूण बाकी स्टेटीज जाय जाण आमी बाराबर सगळे लायताय ते म्हाका सांगता मिल्सन लायक कोण हें जातलें हांव तें इतलें सांगता तूं बरे भाशेन पावतलो हांवूय बरे भाशेन पावतलो आय हॅव द फेथ इन जीसस दॅट नो नथींग वील हॅपन टू मी एंड नथींग वील हॅपन टू यू पीपल ऑल्सो. आनी हांव तें सॅनिटायझर यूज करना बाय कांय यूज पळय पूण हें हांव म्हगे टेस्टिमनी दिता बाय कित्याक दीस इज द फॅक्ट. नथींग इन दॅट सॅनिटायझर कांयच ना कित्याक ही गोवायकी आमगे खूद दिता तुमकां बाय हितूंतल्यान मातशें कांयच हितून तेजें नदरूच दवरना काय आनी हांव बाबा खरें सांगता बाब तुमकां सगल्यांक हे व्हायरसा विशीं न्हू हांव कोणाकूय सांगोकूय वचना हांव उलोयना म्हज्या तोंडांतलें एक उतर येना तेजें तें न्यूजाचें खूंय कितें जाता खूंय स्प्रेड जाता कितेंय जावं पूण आमी जितली उतर उलयताय तें जेस बाबान सांगलो आहा आमी ताका न्हू वयर काडटाय जशें आमी देवा आर्ग दिन वयर काडटाय न्हू तशेंच आमी दुयेंसां उलोवन तेकाय बीन प्रेज आनी वर्शीप करून वयर काडटाय ताका लागून ताका स्वता सोकला दवरूंक जाय तेजें उलोवंक कशें रे पण जितलें तूं उलयतलें तेजे विशीं तितलें तें तुगेलें कन्फेस जायन येता यू नो वर्ड कितें म्हणटा प्रोवर्ब्स लायफ एंड डेथ इज इन आवर टंग वॉट यू ओ वी शूड गेट इट सो वी शूड बी आमी हितूंतल्यान सगळें पयस रावपाक जाय. सो ही म्हगे टेस्टिमनी तुमकां भायर सगळ्यांक न्हू कित्याक हेका दुयेंसां कांयच भिनाकाय तूं खरें देवागे उतर सोर तूं स्वत मानताय तेजेर बिलीव कोताय देन इट वील ओनली वर्क इन यू एंड यू कॅन डू दॅट मिरेकल्स जेजून बाब सांगलां तुमचो बावाडो जाल्यार तुमगेलो बीन तुम तुज्यान आपणाकूच्या तुम श्रेश्ठ करतोबा कोत्ता म्हूण बट ओनली द थिंग तें देवागे उतर आयकलें पूण तें तूं भिरांत दोत्ता जाल्यार तें तुगे आजून पासून तुगे तें चेंज जालें ना तुगेलें थिंकींग आहा स्टील यू आर इन द ओल्ड थिंग ओनली दॅट ओनली दॅट फेथ शूड बी क्रिएटेड. Praise God. Praise God. Thank you. Praise God. I won't be able to talk, okay? Janet will take over. Praise God. Praise God. आणि भाव म्हणून हे आमच्या भावान मिल्सना आतां उलयला आनी आमकां सांगला की आमी भिरांत करूंक जायना म्हणून पूण हांव तुमकां खरें सांगता ह्या भावाची गोवायकी तो आतां म्हाका जाल्यार आतां 2 वर्सां तो आतां म्हाका कॉन्टेक्ट केला बोटीचेर तो बोटीर आसतालो हांगा थी आनी तो म्हाका इतले प्रश्न विचारतालो हें कित्याक अशें हें कित्याक तशें हें कित्याक तशें आनी 2 वर्सां आतां केन्नाय एका दिसा तो बोटीर आसा हांव म्हणटा बोटीर आहा देवाचें उतर चिंता देवाचें उतर विचारता आनी हें ताका इतली बूक आसली देवाच्या उतराची केन्ना म्हजी क्लास चलताली ताजो फोन येता कित्याक तो टायम हांगा आहा तो बोटीर केन्ना अमेरिकाक आसता केन्ना फार इस्ट आसता आनी तेन्ना तो फोन करता आनी हांव पळयता की ताका इतली बूक आहा देवाच्या उतराची की सोजमणी ताका जाय एक पाटी ताका सोजमणी मेवली देवाच्या उतराची आतां तो तयार आहा भायर वचपाक हांगा वचपाक थी वचपाक दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आनी तो कितले पाटी म्हाका म्हणटा हो बरो ना हो हाचे काजाराची जिवीत बरें ना
कोण तिचो अमेरिकाक बरो ना त्या दिसा तुम्ही जाणून आमच्या पवित्र पुस्तकाच्या व्हॉट्सएपाच्या ग्रुपार कोणे आमकां मिलाग्रीनान म्हणून एक मेसेज धाडलेली या भा मिल्सनान ती मेसेज आयकली आणि ताणें म्हाका कॉल केलो म्हणून वही मेसेज हा आणि देखून त्याच दिसा त्या भुरग्या बरोबर उलोवन आता त्या भुरग्या आता म्हाका दिसता भायर सरले कित्याक ताजे कडेन हांव उलयलो ते आता धांवता उलयता सगळें करता पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना कोणाक त्रास आसा कोणाक कितें त्रास आसा आमी कितें करूंक जाय आमी म्हणूंक जाय सगळ्या भाशेन भिनाका रे बाबा तुजे पासत मागणें करता अहें आमी करूंक जाय आमी तांच्या बरोबर मागणें करूंक जाय आनी वोच भाव मिल्सन आतां तो फकत उलयना तो आयज आमकां गोंयकी फकत उलोवपाक येवंक ना की अहें करूंक जाय तोहें करूंक तो करून दाखयता आमी कितले फाटी उलयता पूण जेन्ना वेळ येता आमी खरेंच तें करूंक जाय तेन्ना आमकां भिरांत येता अरे कोणें सांगलां अहें जालां तोहें जालां पूण जेन्ना आमच्या मनान आमच्या काळजान आमी जाणो की जो आमच्या सवें आसा तो संवसाराक वोन घोटणे आमचे सवें एकदम बलिश्ट एकदम गोट्ट ताका आमी महिमा दिवया ताका वाखाणणी दिवया त्या कोविडाक न्हय त्या भिरांतीक न्हय त्या देंवचाराक न्हय पूण फकत आमच्या जेजूक आनी ताच्या उतराक आमेन Amen. Amen. Praise God. Praise Amen. God. Praise God. आणि कोण हा गोवायकी दिवपाक कोण हा भाव भयणीनो जेजू कारगा आणि खरेंच आमी जेन्ना हे उतर आयकता भाव भयणीनो आणि हे उतर आमी पाळटा आमकां भिरांत ना कित्याक जो आमचे सवें हा तो आमकां घोटाय दिता तो आमकां आपले प्रोटेक्शन दिता ताजे आंज बोडवे आमच्या बरोबर आहा ताचे एका सुकण्या कितें आतां पांखां आसात वय की ना सुकण्यांक पांखां ना उडपाक आनी जेन्ना आमी उतराचेर पावल दवरता त्या आंज बोडव्याची पांखां आमच्या वयर हा आमकां तें प्रोटेक्शन दिता आमचो कुयदाद करता आनी आमकां कांयच वायट जायना वय सगळे लोक हांगा थी मोडटा पूण आमकां कांय जावचें ना कित्याक ते आंज बोडवे आमचे सवें आसात आमेन प्रेज गॉड प्रेज गॉड कोण तरी हा आता रिकॅप करूया वय कोणाक गोवायकी दिवंक जाय अजूनय येस सिस्टर फियोना प्रेज गॉड गेले बुधवार हांव रिकॅप करताले आनी उत्पत्तीचे पयली चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3 आनी तितून आसा प्रितुमेर आकार नाशिल्लो आनी सोमदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवान म्हणलें उजवाड जावं जेन्ना हांव हेजें एक्सप्लेनेशन हांवें दिलोलें रिकॅपाचेर सिस्टर मारियान दिलो ते भाशेन आनी अकस्मात सगळे घुंवपा लागले रिकॅप दिता आसतना कोण लास्ट टायम तुमी प्रेझेंट आहलो जाल्यार हांव कितलोसो वेळ हांव लायक बंद आहलोलें कित्याक सगळेंच फुडल्यान सगळेंच घुंवपा लागले ती घुंवडूय म्हणपा म्हाका कळना नाजाल्यार म्हाका गिडिनस जाता अशें म्हणून सिस्टरी म्हाका म्हणपाक कळना आनी तितून लायक एक भिरांतशी म्हजे भितर सरली हांव उतर दिता हांव हें केलां बट ती भिरांत म्हजे भितर सरली बट हांवें जस्ट completely I renewed my mind that मोनाची novsornni केली त्या वक्तार आनी भिरांत कितें येयलें ती एक सायडीन देव मुकोडे उलयता तूं आयजाय 41:10 म्हाका वता तर भियो नाका म्हणटा कित्याक हांव तुजे सांगाता आसा हुस्क्यान घाबरो नाका म्हणटा कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका बोलवण करता आनी मोजत दिता म्हज्या जोइतिवोन तुज्या हातान तुका सांबाळून दवरता असो हेंय उतर म्हजे मोनान त्या वक्तार येवपा लागलें आनी आय क्विकली रिन्यूड माय मायंड एंड देवाक आर्ग दिली आनी ती घुंवडूय गेली सगळें गेलें आनी म्हाका म्हजे रिकॅप फुडें व्हरपा बरे भाशेन जेजून आदार दिलो
तेका लागून हांव जेजू आर्गांनी वाकाणी दिता. जेजू कारगां, जेजू कारगां. Praise God. And not only that, father, brother, recap kotta so the head spinning mun mak message dalli tane, ha. So head spinning zato so tori she is reading, she can't even see the words. So and then after the meeting I called her and she said, now look at me, I'm fine now. म्हज्या हातीन पेपर सगळे आसलो, पेपरूय घुंवता, हांवूय घुंवता, रूमूय घुंवता, सगळे घुंवताले. बट आनी तितून मेन उतर आहलोले लायक तुमी तुमच्या जिवितान कितें जाता तें उलोवपाचें न्हू, तें हांव एक्सप्लेन करून मातशें फुडें पावलोलें आनी ही घडणी म्हजी लायफान जाली. एक म्हाका एक टेस्ट आहलोलो आसतलो, ना जाल्यार कसले तुजेर अदृश्ट येता तेन्ना तुवें अदृश्ट उलोवचें न्हू, पूण तेजो प्रश्नाचो उत्तर उलोवपाचें, जशें बापान उलयलोलें ते भाशेन आमी आमच्या जिवितान उलोवचें. Praise God. And Fiona, ती गोड जात पूण तूं आनी बोन जालना तें. You said head spinning, but still you went on and on and on and on. You never stopped. Praise God. Praise God. It's like a पाया पोंदा गान माडोयल मुगो तुवें. Praise Jesus. ये क्लासीन कोणाकूच ही खबर ना, पूण हांव तुमकां ही खबर सांगता, ही भयणी फियोनाची खबर सांगता. थोडे म्हयने जाले हांव तिका सदांच सांगता, अरे बाबा म्हजे इंग्लिश क्लासीन मातशें ओपनिंग प्रे क्लोज क्लोजिंग प्रे कर. ते ओपनिंग प्रे कर म्हणल्यार ब्रदर म्हाका करूंक जायना, म्हाका नाका करूंक ना, म्हाका भिरांत दिसता, हांव प्रिपेर्ड ना. हांव म्हणटा ही भयण कित्याक हें करता. पूण आतां पळयात भाव भयणीनो, जेन्ना ती रिकॅप करता, सगळें शिकयता आनी देंवचार त्रास करता, ती झुजूंक तयार करता आनी आतां ती आपली घोवायकी दिवपाक कसलोच प्रॉब्लेम ना. तेन्ना ओपनिंग प्रे करपाक, क्लोजिंग प्रे करपाक इतली भियेत आली, आतां ती रिकॅप करता, आपली घोवायकी दिता. पळय कितें पवित्र आत्म्यान केलां तिच्या जिवितान, होय की ना? Praise God. Sister Fiona, is that true? तुका इतली भिरांत आली फकत मागणे करपाक, बेश्टे ओपनिंग प्रे क्लोजिंग प्रे करपाक तुका तुजी जीभ सुटनासली, तुका इतली भिरांत आसली. आतां पळय तुका कितें आतां कसलीच भिरांत ना. आतां तूं रिकॅप करतना देंवचार येत जाल्यार तूं रेडी हाय आन घेवन. देवाचें उतरू आमकां सोडयता ब्रदर. प्रेज गॉड. जेजू कारगां, जेजू कारगां, जेजू कारगां. आनी हेच काम पवित्र आत्म्याचें, हेच काम पवित्र आत्म्याचें. जो कोण भिरांतीन हा, जो कोण म्हणटा बाबा म्हाका जायना, जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, पवित्र आत्मो आनी देवाचें उतर जावन आसा एक. जेन्ना आमी उतरान रिगून रावता, पवित्र आत्मो आमकां आदार दिता, पवित्र आत्मो आमकां घोटाय दिता आनी आमच्यान आतां आमच्या देवाक महिमा दिवंक जाता, ताका वाखाणूंक जाता, ताका महिमा दिवंक जाता, ताका आमी घोवायकी दिवन सगळ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता. कित्याक पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान हें सगळें करूंक जाता. आमेन. Amen. Praise God. Praise God. जेजू कारगां, जेजू कारगां. आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक? आमची सिस्टर जेनेट तयार हा रिकॅप कॉमेंट्स करपाक, पूण तेजे पयलीं कोण तरी हा, कोण निमणो हा, कोणाक गोवायकी दिवंक जाय? जेजू कारगां. Sister Janet, take over. Sister Fatima? Yes. Yes. गेल्या त्या बुधवाराक आमी शिकल्या ते हे, आमी देवाची भुरगीं, ताचो मोग मेळूंक आमकां फावो ना, कित्याक हांव पातकी अशें आमी चिंताव. पूण देवाचें उतर इसायास 1:18 वोड आमकां सांगतात ते हे, येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी, तोरी बर्फा वरी जातोल्यात तुमी नितळ धोवी. जोरी ती बिरोंडा सारकी किरमिजी तांबडी, तोरी कापसा वरी जातोल्यात तुमी धोवी. देव म्हणटा यो, हांव तुझे प्रॉब्लेम सॉल्व करता, तुजी पातकां हांव धुवन धोवी करता.
तांबडी बिंडा सारकी आसा ती निवळ करता. आमी पातकी, पूण देव आमची पातकां धुवन काडटा. देवा जाय आमी ताची भुरगीं आपल्या सोरशीं आयिल्लीं, कित्याक देव सगलोच मोग. जुवांची पयली चीट 4थो आवेसवड 7 ते 10 वड आमकां सांगता. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच. आनी जी कोण मोग करतात ती देवा तावन जल्मल्यात आनी देवाक वळखतात. जी कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देव आमकां आपल्याची भुरगीं म्हूण आपुरबायेन उलो मारता. देव सगलोच मोग देखून तो आमकां मोगान रोचता. जी कोण एकामेकाचो मोग करतात ती देवा तावन जल्मल्या. आमी आमच्या भुरग्यांक दुसऱ्यांक वळख करून दिता. तांकां पळोवन लोक म्हणटा, तूं मम्मी भाशेन दिसता, तूं डॅडी भाशेन दिसता. तशेंच आमी देवाची भुरगीं. देव आमचो बाप. आमची आयडेंटिटी देवा तावन येता आनी देव सगलोच मोग. देवाच्या मोगान वाडूंक आमी वावरूंक जाय. आमी जायते पावटी दुसऱ्यांक मजत करूंक फाटीं सरता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमकां एकामेकाचो हुस्को आसूंक फावो. दुसरीं भाव भयणां जांकां देवाची ओळख ना देखून तांचेर आकांत येता. तेन्ना आमी देवाच्या उतराची ओळख आसा तांणी दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवंक फावो. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक फाटीं सरता, कित्याक सैतान आमकां आडाव घालता. कित्याक सैतानाक देवा फुडें येवपाक जायना, म्हूण ताका नाका आमकां देवाची ओळख मेळ्ळी, म्हूण तो आमकां देवाक खोडली पयस वता. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक बोगसणे दिनासतना रावता, तेन्ना आमच्या जिवितांत कालो पडटा. पूण देवाच्या उतराची आमकां ओळख मेळटा तेन्ना तें उतर आमच्या जिवितांत उजवाड हाडटा, पेकोवणी हाडटा, मोग हाडटा. आनी तो मोग येता देवा बापा आमच्या रोचणारा कडल्यान. आमी काम करता थंय जावं हॉस्पिटलांनी जावं ऑफिसान आमकां जायते प्रोटोकॉल आसता, रुल्स आनी रेग्युलेशन्स आसता, ते आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपा आसता. पूण हे भाशेन देव आमकां रिस्ट्रिक्शन्स दिना. देव स्वर्गांतल्यान आमकां सांगिना हें कर तें कर म्हूण, पूण देव आमकां इन्स्ट्रक्शन दिता एकामेकाचो मोग कर म्हूण. देवान आमचो पयलो मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत कुर्सार मरूंक ताणें ताका संवसारांत धाडलो, आमकां पातकांतली सुटका दिवंक. देव सगल्यांक आपली भुरगीं म्हूण एका भाशेचो मोग करता. मोग म्हणल्यार चाकरी, ह्युमिलिटी, बोगसणें दिवप. आनी हे आमी बरे भाशेन देवान दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे केल्यार आमकां देवाचें बरेपण फाव जाता. आमी कोणेय देवाक पळोवंक ना, तरी देवाक आमचो चड मोग, आनी तो मोग आमकां दाखोवंक जाता आमच्या बेसांवांतल्यान. देवाचें उतर उलोवन उलोवन आमचें जिवीत बदलता, आमचें जिवीत उजवाडीत जाता. जेन्ना ब्रदर रॉकीन गोवायकी दिल्ली प्लंबिंगाच्या कामाचेर देवाचें उतर उलोवन, लूक 4थो आवेसवर 18वी वड, सोरेस्पराचो आत्मो त्या प्लंबिंगाचेर आसा आनी कशें परी ताचें काम जाता. देवाचें उतर एक हातयार. पवित्र आत्मो आमकां उगडास कोता
आणि ते हात्यार घेऊन आम्ही आमच्या अडचण्यांक पयस कोताव. कांय पावटी आम्ही ओगीच भियेताव, हुस्के काडटाव आणि मागीर सोयतान आमकां कालोखान दुखोळटा. पूण जो मोग देवान आमच्या काळजान घातला पवित्र आत्म्या उदेशी, तो मोग आमकां उगडास कोता देवाच्या उतराचो. आणि हे देवाचे उतर आम्ही भावार्थान उलोवन आम्ही आमच्या मोनाची novsornni कोता आणि त्या सोयतानाक आम्ही आमच्या पायां पोंदाक माडोवन घालता. इसायास चॅप्टर 61 वर्स 3 हो स्क्रिप्चर घेऊन जेन्ना आम्ही देवाक व्हडल्यान आर्गां आणि वाखाणी दिता तेन्ना सगली तकलेची दूख पयस जाता. जुवांचो पयलो आवेस्वर, जुवांची पयली चीट 4थो आवेस्वर 11 ती 13वी वोड म्हणटा, म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कोदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे जियेता आणि ताचो मोग आमचे सवे संपादनेक पावला. ताणे आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सवे जियेताव आणि तो आमचे सवे जियेता म्हूण आमकां कळोन येता. देव सगलोच मोग मोगान तो आमकां उलो मारता, पूण आमकां आडकोड जाता देवाचो मोग करपाक. कित्याक आमी ह्या संवसारान जियेता तेन्ना कोणे आमकां कितें वायट म्हणलें जाल्यार आमी रोखडेंच दुखी जाता, ऑफेंड जाता आणि म्हणटाव हांव ताचे लागीं केन्नाच परतून उलोवचो वा उलोवचें ना. हे जिवीत आमचे एक झुजाचो मैदान कसो. जेन्ना कोणूय आमची राड येता तेन्ना आमी बागी, कित्याक आतां आमकां देवाच्या मोगा वयर ताच्या उतरा वयर आमकां एक टेस्ट आयला. देव आमच्या सांगाता आसा, म्हज्या भितर जियेता, आमचे सोर भोंवती आसा जाल्यार कोणूय आमचेर आड येवं, आमकां वायट उतरां उलोवं तेन्ना आमी त्या वेळार उगडास करूंक फाव की देव म्हजे भितर जियेता, ताचो मोग म्हज्या काळजांत आसा आणि हांव ताका मोगान रिस्पॉन्ड कोता. ह्या भाशेन हांव ताका दाखोवंक पावता की म्हज्या भितर देवाच्या मोगाचो उजवाड आसा म्हूण. आमेन. त्या मनशाक देवाच्या मोगाची ओळख ना देखून तो काळोखांत आसा, पूण आमी उजवाडांत आसा म्हूण आमी हो उजवाड ताका दिवंक पावता. आमी सगलीं दर बुधवाराक सेशन अटेंड जाता आणि आणि तू देवाच्या उतरांतल्यान ताका रिस्पॉन्ड कोता तेन्ना तू ताका देवाच्या मोगाचो उजवाड दिता आणि हो मनीस मागीर चिंता ताचे जिवीत कितलें बरें, ताणें म्हाका परत वायट करूंक ना, पूण मोगान म्हजे सवे वागलो. तर परत तो देवाच्या उतराची वळख दिता. पूण जोरी तर हांवें ताचे सवे रागान रिस्पॉन्ड केल्यार हांव जे देवाचे उतर शिकलां, देवाचो मोग म्हज्या काळजांत आसा, तो आनी मोनाची काळोखान परतता. उदाहरण, कोणें नासलोलें तेन्ना ती काळोखांत आसली, पूण ब्रदर विन्संटान देवाच्या मोगाच्या उतराची वळख ते बायलेक दिली. तिणें तिच्या घोवाक बोक्षिलो आनी तांचे दुवेक पेकोवणी मेळ्ळी. तांच्या जिवितांत उजवाड आयलो. ब्रदर विन्संटान
आणि आम्ही नितळ जाता. जुवांचो 15वा आवेसवो तिसरी बोल म्हणटा, हांव तुमचे लागीं उलोयला त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. आमी सोगली देवाची मोगाची अपुरबायची भुरगीं. देव आमचो बापूय तो सगळोच मोग. आमी जेन्ना ताचे उतर वाचता तेन्ना आमी ताचे गवाय जाता आनी हे देवाचे उतर घेवन आमी संसार नितळ करूंक वेता. आमी कोणाची भुरगीं, कोण आमचो मोग करता, कोण आमकां मोगान भरलें हे आमी चिंतूंक जाय. देव बाप सगळोच मोग. आमी तर तेगो ना. जरी तर आमी मोग वळखता जाल्यार आमी बोगसोणे वळखता आनी आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक पावता. कोणे आमकां वायटान उलयली जाल्यार आमी ताका वायटान परो दिना पूण बऱ्यान दिता. एक उदाहरण म्हणल्यार आमचे लागीं एक मोटर हा पूण ते चलता जाल्यार तातूंत पेट्रोल ना. तेच भाशेन आमचे लागीं तर देवाचे उतर ना जाल्यार आमच्या तेन्ना आमी रोडूंक वो भियेवपाची न्हय पूण देवाचे उतर उलोवन ताका आमी धांवडावन घालूंक जाय. तो चॉयस करपाक आमचे कांय आसता. आमी तर भियेता वो आमी देवाचे उतर घेवन झुजता. आमी कितें स्विकारता, काळोख वो उजवाड, मरण वो जिवीत, ते सगळें आमचे कांय आसा, आमच्या जिवेर आसा. देव म्हणटा, आपल्या पुतान सगळें तुका खुर्सार जोडून दवरला. घे, हांव हें सगळें तुका दिता. तुज्या भावार्थान तें तूं स्विकार कर. देवचा जे वायट आमचे जिवितान हाडटा ते जेजू आमच्या बरेपणान बदलता आनी आमकां जैत दिता. फकत गरज आमी आमचे जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवपाक, आमचे मन नवसरपाक आनी देवाक सदांच चिटकून रावपाक. जेरेमायास 29:11 सांगता, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नश्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बरवाशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. देवाची येवजण आमची येवजणे प्रमाणे चलता आनी सांडटा. आमी चुकता आनी वाट विसरता पूण गरज आमी थंयच बंद जावपाक आनी मन नवसरून देवाचे वाटेन परतून चलपाक. जेजू की आमची वाट, सत आनी जिवीत, ह्याच सतान जिवंक आमी वावरुया. सैतान देवाच्या उतराक भियेता, तो पळोन वयता जेन्ना आमी देवाचे उतर म्हणटा. दर बुधवाराक जे आमी शिकता ते आमी परतून वाचून वाचून ताचेर नियाळ करूंक गरज आनी ह्याच भाशेन आमचो भावार्थ वाडटा. रोमकारांक 10वो आवेसवो 17वी बोल म्हणटा. म्हणटोच संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कानार पडप क्रिस्त परगटणे वरवीं. मोगाल बापाची आमी मोगाळ भुरगीं. आमच्या काळजांत मनांत फकत बापाचो मोग भरलेलो आसा पूण सैतान वायटाचो एक एक तेंबो आमच्या भितर घालता पूण देवाचे उतर आमकां नितळ करता. बापाचो मोग आमी आपणायल्या शिवाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावना. आमेन. Amen. 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 Praise God. Beautiful. Beautiful. Praise God. देव बरें करूं सिस्टर फातिमा. एकदम बरें सांगलें तुवें, एकदम बरें एक्सप्लेन केलें. सगळे पॉइंट तुवें आमकां सोजमून दिली आयज. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Sister Janet, what is next program? What is next?
Brother, you can begin. your teaching. बरें. थँक यू सिस्टर जेने. बरें भाव भयणीनो, आमी आता ह्या दिसांनी आमची सिस्टर मारियन आमकां मोगा वयर आमकां शिकयल्यान आनी आमी को देवाचो मोग आपणायला तो. आयज आमी ह्या गालास्करांक सान पावलोन बरयल्ली चीट आमी ती पळोवया. गालास्करांक 5वा विस्वोर वोड 6 पळोवया कितें म्हणटा तो सान पावलो गालास्करांक. कोण तरी वाचूंक पावता गालास्करांक वोड 6. Let us read this. Read for him, brother. Yes. जेजू ख्रिस्ताच्या एकतरांत असलेल्यांक तांणी सुनोत केली व ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच प्रितीमोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. तर हे देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेजू ख्रिस्ताच्या एकठारान असलेल्यांक तांणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण परवाच ना. म्हणजे कितें? What is the meaning of this verse? Circumcision, there is no issue in that, no, Bab? मुणी आमी कितें भायल्यान कोत्ता. आतां पळय इस्रायलची पोरजा सगळे दादले जे असले ल्हान तांकां तें सर्कमसिजन करचें पडटालें. कित्याक अकॉर्डिंग टू द लॉ जेन्ना ताणें तें सर्कमसिजन केलें आतां ते देवाचे कितें म्हणटा कव्हनंटान आयिल्ले. पूण भाव भयणीनो, आमी कोत्ता भायल्यान दोबाजो कोत्ता करिना तें देवाक कसलेंच देवाच्या फुड्यान कसलोच ताका फायदो ना. पूण कितें म्हणटा तो प्रितुमीच्या हाचेर आमी आमची चोत्राय करुया. प्रितुमीच्या श्रुतीन आपलो वार करीत आसा तो भावार्थ. म्हणजे कितें? आमचो भावार्थ चलोंक जाय जाल्यार, खऱ्या आमचो भावार्थ आमकां काम करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी मोगान चलोंक जाय. सो कोण मोगान चलना तांचो भावार्थ केन्नाच चलचो ना. Faith works through love. Faith will always work through love. Yes, San Paulo गालास्करांक सांगता. तो म्हणटा आमी जे भायल्यान कोत्ता हो भायल्या दोबाजो कोत्ता. आमी म्हणटा बरें बातीस घेतला, ताणें जे कोण सर्कमसिजन केला, ओ आमी निवी घाल्ल्या, हात वयर केल्या, बांगडे केला, देवस्पण केला, तें देवाक चड मानना. ताका कितें जाय? ताका जाय आमचो भावार्थ. कित्याक ताका जाय आमचो भावार्थ? कित्याक हिब्रूज पळोवया. हिब्रूज chapter 11 verse number 6 पळोवया कितें म्हणटा तो. पळयात कितें म्हणटा तो. Without faith it is impossible to please God. Praise God. Sister, हे वाचूया आमी. Hebrews chapter 11 verse number 6. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक कशेंच मानूंक जायना. कित्याक देवाशीन वेतेल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणा जतनायेंत सोदतेल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ धरूंक जाय. म्हणजे भाव भयणीनो, देवा फुडल्यान आमकां कसलेच फायदो जावंक जाय जाल्यार, खरेंच आमचो संबंद देवाशी घट करूंक जाय जाल्यार आमकां जाय भावार्थ. आमकां जाय भावार्थ. आनी भावार्थ ना जाल्यार आमच्यान देवा कडसून कांयच आपणांक जायना. we cannot receive anything from God भावार्थ ना जाल्यार. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें देवाचें उतर आमकां सांगता हिब्रूज 11 विस्वोर वोड 6
म्हणटा भावार्थ विरेत कोणाकूच देवा कोशेंच मानूंक जायना. देवाक मानूंक जायना कित्याक आमकां भावार्थ जाय. आतां भाव भयणीनो आमी इतले दीस आमी शिकता भावार्थ म्हणजे कितें. आमी शिकल्या आतां देवाचो मोग शिकल्या आमी. पूण आमी देवाचो मोग आनी हो जो भावार्थ आसा तो आमी केन्ना आपणायला. मोग ना जाल्यार आमचो भावार्थ चलचो ना आनी भावार्थ ना जाल्यार आमकां देवा कडसून कांयच मेळचें ना. कित्याक भावार्थ विरेत आमच्यान कितेंय करीत आमकां देव आमकां मानूंक तयार आसचो ना. कित्याक आमकां जाय भावार्थ. ताच्या उतराचेर भावार्थ जाय. तर हो भावार्थ आनी हो देवाचो मोग केन्ना आमी आपणायला. केन्ना आमी आपणायला हो देवाचो मोग. केन्ना आमी आपणायला हो भावार्थ. हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता केन्ना आमी देवागे उतराचे जेन्ना आमी तो ते सोत मानून घेतात बाप आनी आमी जिविताची नोवसोरणी करतात तेन्ना चेंज आवर थिंकींग. केन्ना आमी जेन्ना एक नवी रोसना जाल्यार 2 Corinthians chapter 5 आमी वाचुया. आमी आतां म्हणटा की आमकां भावार्थ जाय. आमकां जाय हो भावार्थ चलोंक जाय जाल्यार आमकां देवाचो मोग जाय. पळयात कितें म्हणटात ते. सान पावलू कोरेंतकारांक कितें म्हणटा ही 17 वड वाचुया आमी. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें. प्रेज गॉड. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. तो म्हणटा कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आतां सगळेंच नवें. आतां आमी आरशान पडत जाल्यार आमी जाणो की आमी जेजू सारकी दिसना. आमी सदां आरशान पळयता की ना. म्हाका आतां खाड काडूंक जाय जाल्यार म्हाका खारसान पडोंक जाय. तुमकां आमचे सगळे आमच्या भयणीक तुमकां आरशान सदांच पडोंक जाय. कित्याक तुमकां लिपस्टीक घालूंक जाय, केंस करूंक जाय, तुमकां आरशान पडोंक जाय. आमकां खाड काडूंक जाय जाल्यार आमकां आरशान पडोंक जाय. पूण आमी आरशान पडत जाल्यार आमी जेजू सारकी जाता ना. आमच्या मनान आमी जेजू सारकी जाल्या ना. म्हणटच आमी जाल्यार जेजू सारकी केन्ना. किजो जाल्यार आमी जेजू सारकी. किंचो जाल्यार आमी जेजू सारकी. आमचो आत्मो. Born again, born again. आमचो आत्मो करेक्ट. आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. म्हणजे जेजूचे सगळें जेजू सारके जाले आमी. कित्याक जेन्ना आमी क्रिस्ता एकवटान आमी आसा तर म्हणजे आमी जाल्या तेन्नाच आमी एक नवी रचना जाल्या. म्हणजे आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. जेन्ना जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाला सगळें देवाचें, सगळें जेजूचें, सगळें पवित्र आत्म्याचें, सगळें सर्गीच्या बापाचें, सगळें जे देवाचें आहा तें आमचे भितर आयलां. म्हणजे देवाचो भावार्थ, देवाचो मोग, देवाचें पासियेंस, सगळें जे देवाचें आसा तें आमचे भितर येयलां. आयकतात तुमी सगळीं. म्हणजे भाव भयणीनो जेजूचो भावार्थ आमचे भितर येयला. तोच भावार्थ पळयात रोमकारांक 3 वड 3 वाचुया. पळयात कितें आमी शिकता भावार्थ. आयकात ही 3री वड आमी वाचुया. ही 3री वड आमी वाचुया. पळयात कितें म्हणटा तें. घरान फावो ताचे परस ओदीक तुमचे विशीं चिंती नाकात. पूण देवान मापून दिल्ल्या भावार्था प्रमाणे जोड एकल्यान
मोर्यादीन आपले मोल कोचे मोल म्हाका देवान मुख्या दिला दोयालाय उद्देशी तुमकां जावन एकल्याक सांगता. सान पावलो रोमकारांक कितें म्हणटा तो म्हणटा ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या ज्या दिसा आमी जेजूच्या एकवटान जाल्या त्या दिसा जो भावार्थ आमचे भितर आसा आमच्या आत्म्यान आसा तो भावार्थ जावन आसा तोच भावार्थ जो जेजूचो. पकडनी तुका जेजू बरे भाव भयणीनो मातशें इंटरनेट कमी जाल्ले देखून कट जालो पूण हांव कितें म्हणटालो की रोमकारांक पोत्तून ती देवाचें उतर घालता हांव. रोमकारांक 12-20 वोट 3 तो कितें म्हणटा ज्या दिसा आमी जेजूच्या एकवटान जाल्या जेन्ना आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला त्या दिसा जो भावार्थ जेजूक आसा जो जेजूचो भावार्थ आसा तो भावार्थ आमचो जाला. जो मोग देवाशी आसा तो मोग आमच्या भितर येला आनी भाव भयणीनो आतां तो मोग आमचे भितर येला जाल्यार तो आत्मो जेजू सारको जाल्यार तर कोण येला आमच्या भितर. आमच्या भितर कोण येला पवित्र आत्मा बाप पवित्र आत्मो येला. देखून कितें हो म्हणटा सान पावलो एफेसकारांक कितें म्हणटा आनी तुमकां मातशी स्क्रिप्चर कित्याक दिता जे हांव शिकूंक सोदता ताचेर हांव मातसो तुमकां एक सोजमणी दिता आनी मागीर ते स्क्रिप्चर शिकयता. तो कितें म्हणटा हांगा पळयात एफेसकारांक 1:24 वोट 13 कितें म्हणटा तो वाचूया. क्रिस्ताच्या एकवटान आतां तुमी भितर सरल्यात कित्याक तुमी स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणीची बरी खबर भावार्थ धरून मानून घेत. तुमी आपली मून दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. देवान तुमचेर शिक्को मारला. ताणे तुमचे धाडून दिला. आमेन. पासायलेल्यो पवित्र आत्मो ताणे तुमचेर धाडून दिला. म्हणटच भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी एक नवी रचना जाल्या आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाला त्या दिसा ताणे आमकां ह्या ताचो पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्यान आमचेर शिक्को मारला. म्हणजे जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आसा आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाला तो पवित्र आत्म्यान शिक्को मारला म्हणून आमच्या आत्म्यान केन्नाच पातक करूंक जायना. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो हे जावन आसा शेवटचो मान आमी कितले पाटी चिंतता अरे बाबा हांवें पातक केलें हांव आतां जेजूचो जालो जेजू म्हजे सोबे आसा पवित्र आत्मो म्हजे सोबे आसा हांवें पातक केलें आतां देव म्हजेर आड येतलो काय देव म्हाका कितें वायट करतलो काय म्हाका कितें खास दितलो काय आनी आमकां उतराची सोजमणी ना म्हणून आमी चिंता की देव आमकां खास घालतलो म्हणून. भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी जेजूच्या एकवटान जाली ज्या दिसा पवित्र आत्मो आमच्या भितर येयलो आनी पवित्र आत्म्यान आमचेर शिक्को मारलो तो पवित्र आत्म्यान शिक्को मारलो आमच्या आत्म्याचेर म्हणजे तो आत्मो आतां सारको सील जालो म्हणजे ताचेर शिक्को मारलो. आतां त्या आत्म्यान कसलेंच पातक करूंक जायना. आमच्या आत्म्यान कसलेंच पातक करूंक जायना. देखून भाव भयणीनो आमचें जें चिंतप आसा आमी पातकाचें चिंतप आसपाचें न्हय आमचें चिंतप सदांच देवाचें चिंतप आसूंक जाय. We should be God conscious and we should never ever be sin conscious. कित्याक ज्या दिसा आमी जेजूच्या एकवटान आयली तेन्ना जेजून
जे आमचे पासत भोगले खुर्सा ताणे आपले रगत वारोयले ताणे आमचे सगळी पातकां काल आयज फाल्यां सगळी पातकां जी आमी केली करपाची हा ते ताणे भोगली आता 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना तो जेजू आमचे पासत मेलो खुर्सार आमी जल्मल्ली गाय आमी कितें पातक केल्लें गाय पूण त्या वेळार ताणे पयलेंच आमची सगळी पातकां घेतलेली आनी देखून भाव भयणीनो ही जी शिकोवण आतां तुमकां ही सजमणी मेळटा ही सजमणी आमकां केन्नाच इग्रोज मात दिना कोण आमकां ही बरी खबर दिना कित्याक कितें म्हणटा तुवें पातकां केल्या मरे होय आतां खूब सारको आतां तो इफेन्नान वेतलोय इफेन्नान बेना वचना जाल्यार तूं आतां कितें वेतलोय पर्वतोरीन वेतलोय कित्याक तुका खास भोगूंक जाय पूण भाव भयणीनो ज्या दिसा आमी जेजूच्या एकवटान आयल्या ज्या दिसा आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाला आनी आमचो आत्मो आतां पवित्र आत्म्यान शिक्को मारला आतां त्या आत्म्यान केन्नाच पातक करूंक जायना तर हांव म्हणटा तुमकां आतां आयज पातक करूंक जायना म्हणून तुमी पातक केलें म्हणून देव तुमचेर आड वेचना वय देव आमचेर आड वेचना पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमचो आत्मो शिक्को मारून आसा आमचो आत्मो केन्नाच पातक करचो ना आमच्या मनान पातक करूंक जाता आमचे कुडीन पातक करूंक जाता आनी ज्या दिसा आमी आमच्या कुडीन पातक करता आमच्या मनान आमी पातक करता तेन्ना आमी सैतानाक आमच्या जिवितान आमंत्रण दिता आता कोणाक आमंत्रण दिवंक जाय सैतानाक आमच्या जिवितान कोणाक जाय सैतानाक आमच्या जिवितान आमंत्रण दिवपाक सैतान येता फकत मारपाक नश्ट करपाक सगळे आमकां त्रासान भोगून आमकां त्रास दिवपाक ते देवाचे उतर म्हणटा जोआचो 10:20 बोट 10 जेजू म्हणटा हांव आयलो तुमकां जिवीत दिवपाक तुमकां भरपूर जिवीत दिवपाक आयला पूण देवचार येता तुमकां मारपाक तुमकां कसलेच खास दिवपाक तुमचे सगळे पाड घालपाक पूण हांव आयला तुमकां बरें करपाक तर जेन्ना आमी पातक करता आमच्या मनान जेन्ना आमी पातक करता आमच्या कुडीन पूण आमी खरेंच आमच्या आत्म्यान आमी सारकी जेजू सारकी जाल्या तर आमी कितें करूंक जाय भाव भयणीनो आमी कितें करूंक जाय आमी त्या वेळार आमी फकत आमच्या मनाची नोडसणणी करूंक जाय आमी फकत आमच्या मनाची नोडसणणी करूंक जाय तर आमच्या मनाची नोडसणणी करिना जाल्यार आमी फकत कुंसाराक गेल्या आमी म्हणलें सायबा बोगस म्हाका हांवें पातक देव म्हणटा अरे बाबा हांवें तुका बक्षिला तूं फकत एकूच पातक करिनाका म्हज्या पुताचेर जे त्या उतराचेर तुवें चोत्राय धरूंक जाय त्या उतराचेर तुवें नियाळ करूंक जाय तुज्या मनाची नोडसणणी करूंक जाय तें सायबा करिनाका पूण फकत तें उतर घे तुज्या मनाची नोडसणणी कर आनी जें तुज्या आत्म्यान ऑलरेडी आसा जेजूचें सगळें बरें तें तूं काड आनी एक जोइतिवोन्न जिवीत जीव भाव भयणीनो ही सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमचें जिवीत सारकें बदलतलें आयज आमच्या बाब मेल्सनान आमकां कितें सांगलें तो जाणो की कोविड-19 ताणें आयकलां रेडिओचेर टीव्हीचेर इतलो लोक मेला इतलो लोकांक त्रास जाल्या पूण तो पळयना की जे रेडिओ म्हणटा जो टीव्ही म्हणटा जे व्हॉट्सएप म्हणटा इतलो लोक जो मेला तो ताचेर पळयना तो फकत ताची चोत्राय धरता जे जेजूचें उतर म्हणटा की देवाचें उतर म्हणटा की ताणें आमचे बरोबर आंज बोडवे धाडल्यात पूण ते आंज बोडवे आत म्हणून आमकां कांय जावचें ना ते आंज बोडवे आमच्या आदाराक येतले आत म्हणून ना केन्ना ते आमच्या आदाराक येतले जेन्ना आमी आमचे तोंड उक्तें करतले आनी आमी देवाचें उतर म्हणटले जे हो म्हणटा तो म्हणटा रेडिओ म्हणटा टीव्ही म्हणटा इतलो लोक मरता ते आमी म्हणीत जाल्यार आज बोडवे येवचे ना पूण देवचार येतलो आनी जे आमी म्हणटा तेच करून आमच्या जिवितान आमकां मागतलो आनी सगळें नश्ट करून वयतलो देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी एक नवी रचना जाल्या जेन्ना आमी देवाच्या मोगान आसा जेन्ना देवाचो मोग देवाचो भावार्थ सगळें देवाचे आमच्या भितर आमच्या आत्म्यान ऑलरेडी आसा त्या वेळार आमी कितें करूंक जाय आमचे क्रिस्ती जिवीत ताजे उपरांत आमी कसलें क्रिस्ती जिवीत आमचे क्रिस्ती जिवीत फकत आमच्या मनाची नोडसणणी करपाक आनी देखून सांत पावलू कितें बरयता रोमकारांक कितें बरयता पळयात 12वा विसवोर बोड 2 वाचुया हे वाचुया आमी
सिस्टर हे वाचूया आम्ही. ये आतांच्या संवसाराच्या नेमाप्रमाणे तुम्ही चलू नाकात, पण जशें देवान तुमच्या मोनाची novsornni केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची chal-ui sarki novi zaum-di. अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी ओळखून पावतल्यात. भाव भयणीनो, देवाक कितें मानता? हिब्रूज 11:20 वर्ड सो कितें म्हणटा? जो भावार्थान चलता तोच देवाक मानता. म्हणटोच जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोम्यान दोनी मानला आनी आमी आतां आमच्या आत्म्यान जेजू सारकी जाल्या, आतां आमी खरेंच जे देव आमकां स्वता आमच्या आत्म्यान पळयता. तो आमच्या मनान पळयना, आमच्या कुडीन पळयना. तो जेन्ना आमकां आमच्या आत्म्यान पळयता, तो आमकां आपल्यो पुता आपले आमचे आमकां आमचे ताचे पूत आनी ताचे धूव म्हणून आमकां तो आमकां पळयता. कित्याक ज्या दिसा आमी आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, आमी आतां जेजूच्या एकवटान आसा, त्या दिसा देव आमकां फकत आमच्या आत्म्यान पळयता. आनी भाव भयणीनो, देखून हे क्रिस्ती जिवीत आमकां जिवोवंक एकदम आवड लागता. कित्याक आमी सोजमता अरे बाबा आतां आमी जेजूच्या एकवटान आसा, आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाला, पवित्र आत्मो आमचे भितर हा, सगलो भावार जो देवाचो आसा, सगलो मोग देवाचो आसा आमचे भितर आसा, पूण भायल्यान आमचे जिवीत एकदम पोलकें आसा. कांयच बरें जायना, कसलोच फायदो जायना. देखून भाव भयणीनो, सान पावलो आमकां एक रेसिपी दिता, ओ सान पावलो आमकां एक सोल्युशन दिता. सान पावलो आमकां कोळीत करता. तो म्हणटा जे तुज्या भितर आसा तें तुका आतां जिवितान जाय जाल्यार, तुका ती जैतिवंत जिवीत जाय जाल्यार तुवें कितें करूंक जाय? तो म्हणटा ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलू नाकात. कित्याक भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, आमच्यान म्हणूंक जायना अरे बाबा तूं उलय नाका. लोक उलयतलो, आमचो शेजारी उलयतलो, आमची बायल उलयतली, आमचो घरकार उलयतलो, आमची भुरगीं उलयतली, आमची पाय माय उलयतली, आमचे भाव भयणां उलयतली, आमचे पाद्री उलयतले, मिनिस्टर उलयतले, हे उलयतले, ते उलयतले. पूण आमी कितें आयकोतांक जाय? आमी हांच्यो तांच्यो खबरो आयकोता वो आमी देवाचे उतर आयकोता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर हा आनी आमी पवित्र आत्म्या बरोबर हा, तेन्ना आमी फकत देवाच्या उतरान रिगून रावतले. हाच्यो ताच्यो खबरो आयकोच्यो ना. कित्याक जेन्ना आमी हाच्यो ताच्यो खबरो आयकोता खरेंच आमचे भितर जेजू आसा, आतां आमी आमच्या मनाची novsornni करिना जाल्यार, आमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलत जाल्यार, हो जो पावर आमचे भितर हा, ताका कसलोच फायदो मेळचो ना आमच्या जिवितान. पळय भाव भयणीनो, आमी आजून पासून हांव सदांच शिकता आनी हांव समजता इतली वर्सां हांव मिसाक गेलो, हांवें तेर्स केलो, हांवें मागणें केलें, हांगा पयशे दिले, भिकाऱ्यांक पयशे दिले, हांवें बरें केलें. देव म्हजेर एकदम खोशी हा. देव म्हाका बेसांनी भरतलो. पूण ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेळ्ळी की म्हाका कांय करपाची गरज ना, म्हाका फकत जाय भावार दवरपाक जेजूचेर, की जेजून बरें केलां ताजेर म्हजो भावार दवरूंक जाय. आनी त्या दिसा म्हाका कळ्ळें की हांव आतां जेन्ना जेजू म्हजे भितर हा, म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला आनी हांवें फकत आतां म्हज्या मनाची novsornni करूंक जाय, तितलेंच म्हजें क्रिस्ती जिवीत. कित्याक म्हजी मनाची novsornni करूंक जाय जाल्यार म्हज्यान एकट्यान करूंक जायना. म्हाका जाय आदार, आनी आदार दिवपाचो कोण हा म्हाका? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो. हांवें तुमकां सांगलां एफेसकारांक 1:20 तो कितें म्हणटा? ज्या दिसा आमी ही बरी खबर आयकल्या, ज्या दिसा आमचो आत्मो जेजू सारको जाला, पवित्र आत्म्यान आमच्या आत्म्यार शिक्को मारला. तो शिक्को मारला म्हणजे तो पवित्र आत्म्यान आमच्या आत्म्यान कसलेच पातक दिवंक दिना, कित्याक ताणें सामको शिक्को मारला. आनी आतां पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा म्हणून तो आमकां आदार दिता आमच्या मनाची novsornni करपाक. तो आमचे भितरल्यान आमचे कडेन उलयता. आनी भाव भयणीनो, समजा आमी जेजूच्या एकवटान ना,
वय आम्ही बातीस घेतला आम्ही तेच कोत्ता पण देवाचे उतर ना. देवाचे उतर ना जाल्यार पवित्र आत्मोय ना. आणि पवित्र आत्मो ना जाल्यार आम्ही कितें कोत्ता? मोनाची नोसोन्नी कोत्ता ना. आम्ही फकत धर्म कोत्ता. आम्ही मागणे कोत्तले, आम्ही दिमी घालतले, आम्ही फुलां घालतले, आम्ही रोस काडटले, सगळे कोत्तले. पण आम्ही मोनाची नोसोन्नी केन्नाच करचे ना. देखून भाव भयणीनो, ज्या दिसा आम्ही वो नो जोल्म घेतला, ज्या दिसा आम्ही जेजूच्या एकवटान आयल्या, ज्या दिसा पवित्र आत्म्यान आमचो आत्म्याचे शिको मारला, वो आत्मो केन्नाच पातक करचो ना. जो आता हा तो साश्टांच्या साश्टांक आसतलो आणि आम्ही बरोबर जेजू बरोबर आसतले. पण ह्या संवसारान आमकां जोइतिवोन्न जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आम्ही कितें करूंक जाय? रोमकारांक 12 वर 2 जे आम्ही पळयता फुडें, आम्ही ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलूंक नाका, पूण आम्ही आमच्या मनाची नोडसोन्नी करूंक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, ही मनाची नोडसोन्नी करपाचें काम फकत एक दिसा न्हय, फकत आयतारा दीस न्हय, जेन्ना आमी बायबल स्टडी करपाक येता न्हय, बुधवार दीस न्हय, पूण एक एकल्याक तोरीक आमी आमच्या मनाची नोडसोन्नी करूंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, हो जो देंवचार आसा, ह्यो ज्यो तायण्यो येतात आमच्या जिवितांत, सांतांक येता, वायट लोकांक येता, बऱ्या लोकांक येता, पूण जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, तो आमकां मोगान सांगता, बाबा तुज्या मनाची नोडसोन्नी कर, हो वचो नाका, जेजून तुजे पासून रोगत वारयला, ताणें तुजी सगळी पातकां घेतल्या, तूं तुज्या पातकाचेर चोत्राय दोन नाका. आतां भाव भयणीनो, समजा पवित्र आत्मा म्हजे भितर हा आनी हांवें आतां पवित्र आत्मा म्हणटा तें कोली नाका आनी हांवें केलें, हांवें पातक केलें. आतां देव म्हजेर आड घेतलो गाय? देव म्हाका खास घालतलो गाय? केन्नाच ना, केन्नाच ना. कित्याक जेन्ना ज्या दिसा म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला, आतां देव म्हजेर केन्नाच खास हाडचो ना. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हांव पातक करता, हांव देंवचाराक म्हणटा, ये रे बाबा, ये म्हज्या जिवितांत पाड घाल. आतां ही सजमणी आमकां मेवतकूच आतां कोणाक पातक करूंक जाय? आतां कोणाक पातक करूंक जाय? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या मोगान आसा, पवित्र आत्मे आमचे भितर आहा, तो आमकां असले वाटेर व्हरतलो, आमची मनाची नोडसोणी जातली आनी आमी पातक करपाक फुडें सरचे ना. पूण आमी आमच्या मनाची नोडसोणी करून जे आमच्या आत्म्यान आसा ते आमी भायर काडटले मनान आमच्या जिवितान, आनी आमी आतां दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवतले. केन्ना? जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोडसोणी करतले आनी हें जोइतिवोन्न जिवीत आमीच पयलीं जियेतले. कित्याक भाव भयणीनो, आमी हें जोइतिवोन्न जिवीत जियेना जाल्यार, आमी खरेंच आमच्या आत्म्यान जेजू सारकी जावंक ना जाल्यार, आमी आमच्या मनाची नोडसोणी करिना जाल्यार आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता? आतां आमच्या भाव मिल्सनान आमकां आयज आपली गोवायकी दिली. तो म्हणटा, हांव हांगा वेता, कोणाक कोवीड जाला, हांव तांकां सांगता, अरे बाबा दार उक्तें कर, भियेनाका, म्हाका कांय जावचें ना, तुका कोवीड जाला, हांव तुजें कोवीड मरतलें जेन्ना हांव येतलो थंयसर. कित्याक? ताणें ताच्या मनाची नोडसोणी केल्या. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोडसोणी करता, कोण आमचे सोवे हा? आमचे सोवे कोण हा? आयकात, बतून हांव स्क्रिप्चर घालता जो हांवें पयलो घातलेलो. जुवाचो 4 वोर 4 घालया, परतून घालया, परतून वाचया सिस्टर, प्लीज परतून वाचया. तुम्ही सुपुल्या भुरग्यांनो, देवाची आणि त्या फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुम्ही जोईत वेला, कारण जो तुमचे सवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. म्हणजे कितें? केन्ना आमकां कळटलें की तो संवसारान आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या मनाची नोडसोणी करतले आनी आमी जाणो की आमचे सोवे कोण हा, कारण जो तुमच्या सोवे आसा, जो तुज्या आत्म्यान आसा, जो तुजो पवित्र आत्मो आसा, तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट.
आणि आता जेन्ना आमी पोत्तून 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 पवित्र आत्म्याची खबर आयकता, हे उतर आमच्या काळजान धरून ते आमी आमच्या मनाची नोटसोनी करता. आता आमी कोणाक भियेतले? कोणाक भियेतले? कोविड-19 भियेतले, ओमनिक्रोमांक भियेतले, जॉनिक्रोमांक भियेतले, कसल्या व्हायरसाक भियेतले? केन्नाच भियेवचे ना. कित्याक जो आमच्या सवे हा, जो आमचे भितर हा, तो संवसारान आसा ताचे परस अधिक बलिश्ट. तुमकां सजमणी मेवली भाव भयणीनो? तुमकां सजमणी मेवली? ज्या दिसा आमी हो नवो जल्म घेतलो, ज्या दिसा आमी जेजू समे एक जाल्या, ज्या दिसा जेजूचो आत्मो आनी तुजो आनी म्हजो आत्मो एक जालो, ज्या दिसा पवित्र आत्म्यान आमचो आत्मो शिको मारलो, त्या आत्म्यान केन्नाच पातक करूंक जायना. कित्याक देव आमच्या आत्म्यान पळयता. आनी जेन्ना तो आमच्या आत्म्यान पळयता, तो आतां आमकां फकत सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी, बाबा म्हणटा, तूं तुज्या मनाची नोटसोनी कर, देवाचें उतर घे आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चल. आनी जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताय, तूं देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटाय, तूं आतां एक जोइतिवोन जिवीत जियेतलोय. आनी तूं आतां जोइतिवोन जिवीत जिवन आतां तुजी घोवायकी दितलोय, लोक आयकतलो. आनी आतां जे तुवें केलाय, लोक म्हणटलो, अरे त्या भान केला, ब्रदर मिल्सनान केला, तर म्हज्यानूय करूंक जाता. कित्याक आमच्या देवाक ताका फेवरेट्स ना. ही हॅज नो फेवरेट्स, ही हॅज नो पार्शियलिटी. आमी आमच्या भुरग्यांक, एका भुरग्याक आमी चड दी, दुसऱ्या भुरग्याक थोडे कमी दी, पण देव आमकां थोडें पळयना. आमी सदांच आपल्या सगळ्या भुरग्यांक एके भाशेन पळयता. कित्याक तो फकत आमच्या आत्म्यान पळयता. वय थोडो लोक चड नोटसोनी करता, चड वावर करता. आनी चड वावर करता म्हणजे तांकां चड मोग करता काय? जो कोण देवाचे उतर पोरगोट करता, मिलाग्री करता, ताजो मोग चड करता काय? सांतांचे चड मोग करता काय? आनी आमी आमचो कमी मोग करता काय? ना. तो सगळ्यांचो एकूच मोग करता. सान पावलोचो, सान पेद्रोचो, मादर टेरेसाचो, सायबीण मायचो, सगळ्याचो मोग जो करता, तो तुजो आनी म्हजो करता. कित्याक जेन्ना ज्या दिसा म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला, तो म्हज्या नव्या आत्म्यापणे पळयता. आनी म्हजो नवो आत्मो जेजू सारको जाला म्हणून, जेजूच्या रक्ता वरवीं तो नवो जाला म्हणून तो आतां म्हजो मोग करता. आनी देखून भाव भयणीनो, ज्या दिसा ह्या उतराची म्हाका सजमणी मेवता, आतां हांव म्हजे आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू. भाव भयणीनो, ज्या दिसा म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला, ज्या दिसा हांव जेजू सारको जाला म्हज्या आत्म्यान, त्या दिसा पासून हांव म्हजें जिवीत जेजूक भेटयता. हांव जेजूक म्हजें आख्खें जिवीत भेटयता. कित्याक ताणें आपलें रोगत म्हजे पासून भरवलें. ताणें म्हाका देवाचो पूत केलो, देवाच्यो धुव केल्यो आमकां. आनी आतां हांव म्हजें जिवीत त्या जेजूक पासून वावुरता. ताच्या राजवटकी फुडें सरपाक हांव वावुरता. कित्याक हांव जाणो ताणें म्हाका कितें केलें खुरसार म्हणून. आनी ज्या दिसा म्हाका त्या उतराची सजमणी मेवता भाव भयणीनो, त्या दिसा म्हाका ह्या संवसाराचेर चड म्हजी चोत्राय वचना. पूण जें हांव ही बरी खबर दिवपाक वावुरता, तेंच आमच्या भाव मिल्सनान केलें. तो आतां बोटीर सोडून आतां ताका हॉलिडे पडल्या, पूण ताच्यान बसोंक जाता घरा आनी बरी शीतकोडी खावंक जाता, नुस्तें खावंक जाता. तो आतां हांगा वेता, थी वेता, वावुरता, बरी खबर दिता. कित्याक गाय? हो जो मोग आसा देवाचो, ही जी देवाची बरी खबर मेळल्या ताका, जी ताका सजमणी मेळल्या, तो जाणो आसा की तो आतां देवाचो पूत म्हणून. ही आतां ताका सजमणी मेळल्या म्हणून तो आतां जाणो की तो जेजू ताचे भितर आसा, पवित्र आत्मा ताचे भितर आसा. आनी तो आतां फकत आपल्या मनाची नोटसोनी करता आनी हें जोइतिवोन जिवीत जियेता आनी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता. आयज भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी आमी देवाचो मोग आपणायला. सगळ्यांनी आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळल्या. आतां आमी जेन्ना आमकां सजमणी मेळटा की जेजू आमच्या सवे आसा, पवित्र आत्मा आमच्या सवे आसा, जो जेजूचो आत्मो आसा आनी आमचो आत्मो एक जाला. आतां आमी फकत हे देवाचें उतर घेवंक जाय, आमच्या मनाची नोटसोनी करूंक जाय. आनी मनसांची नोटसोनी केल्या उपरांत जें देवाचें उतर म्हणटा तें आमच्या जिवितान आमी पाडून घेता, तें देवाचें उतर कोत्ता
आच्यो आनी ताच्यो खबरो आयकना पूण देवाचें उतर कितें सांगता तें कोत्ता हांव. आतां जे देवाचें उतर म्हणटा तें आमच्या जिवितान डेफिनेटली 100% घडून येतलें. कित्याक देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. भाव भयणीनो, आमी म्हणटले हांव की कोणाक सांगतले बाबा हांव तुका 10 वरांचेर सकाळीं मेवतलो. हांव येता तिजो 10:30 आनी म्हणटा बाबा म्हाका बोगस कित्याक कितें जालें, मातशी ट्रॅफिक जाली, मातसो लेट उठलो, म्हाका हें दुखतालें, कोण येयल्लो तिचो, आनी हांव दुसऱ्यांक कितें सांगतलो, कितें एक्सक्यूज दितलो. पूण जेन्ना देव म्हणटा 10 वरांचेर, तो 10 वरांचेर तिचो आसता. कित्याक तो आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ताजें उतर घेता, आमच्या मनाची नोटसोडणी करता, जे आमच्या आत्म्यान आसा, जे ताणें आमचे सगळे देवाचो मोग, देवाचो भावार्थ, देवाचें सगळें बरेपण, देवाची सगळी देवाची घोटाय, देवाचें सगळें बेसांव जे आमचे भितर ऑलरेडी आसा, आमच्या मनाची नोटसोडणी करून आमी एक चेक बरयता, आमी ते सगळें काडटा आनी आतां आमी आमचें दिसपट्टें जिवीत जोइतिवोन जिवीत जियेता. आनी जेन्ना आमी जोइतिवोन जिवीत जियेता भाव भयणीनो, ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आमी वावुरता. आयज भाव भयणीनो हेच करुया. आमी जेन्ना हें देवाचें उतर बुधवारा दीस आयकोंक येता, आमी कितें करुया, ह्या बुधवारा त्या फुडल्या बुधवाराक आमी आमच्या मनान दवरुया हें आयज करतले, आमी हें उतर आमी पाळटले. आमी पाळटले म्हणून सगळेंच बरें जावचें ना. वय देंवचार येतलो, हो आमचेर आड येतलो, तो आमचेर आड येतलो. पूण जेन्ना आमची चोत्राय जेजूच्या उतराचेर आसा, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी पाळटा, तेन्ना कितें घडटलें, आमकां पवित्र आत्मो ती घोटाय दितलो. आनी पवित्र आत्म्याचें उतर, देवाचें उतर आयकोन आमकां त्या विश्वासी देवाचें उतर सदांच आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. आनी आमी बुधवाराच्या बुधवारा येतले आनी फकत आमची घोवायकी दिल्या कितें देवान आमच्या जिवितान केलां तें, कितें आमच्या जिवितान घडलां तें. आनी जेन्ना आमी आमची घोवायकी दिता भाव भयणीनो, कितलो लोक आतां हांगा आयकता, कितलो लोक युट्यूबाचेर आयकता, तांचो भावार्थ वाडटा. म्हणटा ते भयणी अशें केलें, तो भाव अशें करता, देव ताका हें करूंक दिना जाल्यार म्हज्यानूय करूंक जाय, म्हज्यानूय करूंक जाता, आनी म्हज्यानूय एक जोइतिवोन जिवीत जियोंक जाता. देखून भाव भयणीनो, आमी आमच्या घोवायकी दिवन आमी देवाचें उतर परगट करता. जें आमकां जेजून सांगलां तें आमी करूंक पावता. आनी आतां जेन्ना आमची घोवायकी दिता, आमी रिकॅप करता. आमकां जेन्ना कोण आमकां आमची भयण आमकां सिस्टर मारिया सांगता, बाबा वसात तुमी रिकॅप करात, हें करात, तें करात, तुमी देवाचें उतर कोणाक शिकोयात, ओपनिंग प्रे करात, क्लोजिंग प्रे करात, कितें कर गायना करात. आमी उमेदीन करता. कित्याक हो जो आत्मो आमचे भितर आहा, हो मोगान पडला जेजूचेर, हो आमच्या मनाची नोटसोड, हो म्हणटलो, तो कितें म्हणटलो, ताजेर आमची चोत्राय ना. फकत आमी आमच्या जेजूचेर चोत्राय दवरता, ताका आमी वाखाणणी दिता, ताका मोहिमा दिता, ताका आमी ताणें कितें केलां तें आमी घोवायकी दिता. आनी आमच्या जेजूचें राज आनी ताजें देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरता. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba Flavi. Yes, sister. Can you hear me? Yes. Aykon yeta? Oy, yeta. Okay. I start the prayer, na? Bo mogala Bapa, doyala Jesu, ani bo pavitr आत्म्या, आर्गां तुका तुवें आमकां सगल्यांक कसलीच आडकोड नासतना ह्या वेळार तुका वाखाणूंक, तुजी मोहिमा परगटूंक एकठांयले म्हूण जेजू तुका आर्गां दिता की तुजें उतर आमकां दीस आनी दीस अदीक आनी अदीक गोठाय दिता, बोल दिता, शक्ती दिता म्हूण. पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता, तूं आमचे तुजो उजवाड सदांच फांकयता आनी आमकां जेजूचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दिता म्हूण. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेजू, आर्गां तुका पवित्र आत्म्या. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.
Thank you. Thank you, Jesus. Jesu kargan, Jesu kargan. Argan tuka, argan tuka. Dio borem koruno, Sister Flavi. Thank you very much. Praise God. Praise God. Praise God. Brother, recording God. bond. Praise God. Praise